आमकां समाजा कडेन जोडटा ती मायभास। आमच्या तोंडांतल्यान पयले फावट सहजतायेन भायर पडटा ती आमची मायभास। खंयच आडखळ नासतना एकामेका कडेन संवाद साधपाक आदार दिता ती आमची मायभास। जे भाशेक आमकां सपना पडटा, जी भास आमकां शिकयल्या बगर येता ती आमची मायभास। राग, उमेद, द्वेषांत जावं बरेपणांत ज्या भाशेंतल्यान आमचे उत्फर्के आपसूक झळकतात ती आमची मायभास, आमची कोंकणी भास। नमस्कार, कोंकणी भाषा मंडळ गोय आणि सेंट झेवियर्स महाविद्यालय म्हापशेच्या कोंकणी विभागाच्या जोड पालवान संवसारीक मायभास दीस निमतान घडोवन हाडिल्ल्या भास संवाद कार्यावळ आणि वर्सुकी शिक्षणीक पुरस्कार आणि शिश्यवृत्ती भेटवण कार्यावळीत हांव दिविता खुळी तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार दिता। तशेंच मायभास दिसाची खुशाल भरीत परबी भेटयता। कार्यावळ फुडें व्हरतना कोंकणी भाषा मंडळ गोयची कार्यकारिणी वांगडी भोवमान्यस्त नमन सावंत हांचे लागीं मागतात आनी प्रास्ताविक करचे। नमस्कार। संवसारीक मायभास दिसाची सगळ्यांक परबी कोंकणी भाषा मंडळ गोंय हांच्या वतीन आणि सेंट झेवियर्स कॉलेज कोंकणी विभागा वतीन तुमचे सगळ्यांचे मना काळजांतल्यान स्वागत करता। आणि आयज ह्या सभाघरांत दोन कार्यावळी जातल्यो, एक शिश्यवृत्ती आणि पुरस्कार भेटवण सुवाळो जातलो आणि दुसरो त्याच बरोबर आमकां थोडे वैचारीक खाद्य मेळचे, हाका लागून कोंकणीतले ज्येष्ठ साहित्यीक डॉक्टर किरण बुडकुले मॅडम आणि सर तुकाराम शेठ हांची मुलाखत हांगासर जातली। सुजाता आणि रजत हेगडे आसात ती हांगासर तांची मुलाखत घेतली। खूप समृद्ध अशे खूप कितें तेंच्याकडे आसा, आमी जाता तितले चडांत चड आमी घेवपाचो यत्न करूया। दुसरेच कोंकणी विशयांत चडांत चड मार्क्स घेवन आपले आनी आपल्या कॉलेजीचे आपल्या आवय बापायचे नांव वयर काडपी भुरग्यांक आमी हांगासर उर्बा दितात। त्याच बरोबर कोंकणी शिकपी जे भुरगे आसात, जांकां कोंकणी शिकपाची इच्छा आसा पूण आर्थीक फाटबळ चड ना, तांकांय बी आमी आर्थीक आदार दिवपा खातीर शिश्यवृत्ती दिता। आणि हे फावट सांगपाक खोस जाता की हरशीं आमी खूप म्हणजे कमी एप्लिकेशन्स येताली, ह्या फावटी आमकां चड एप्लिकेशन्स येयल्यात आणि कोणूच शिक्षण कोंकणी शिकपाच्या हेतूंतल्यान फाटीं उरचो न्हू, हेका लागून आमी येयल्या त्या सगळ्या एप्लिकंट्सांची एप्लिकेशनां मानून घेतलेली आसात आणि सगळ्यांक आमी शिश्यवृत्ती दितली। आणि कोंकणी विशय चडांत चड भुरग्यांनी घेवचो, हाका लागून आमचे बीन तितलेच यत्न चालू आसात। संवसारीक मायभासाचें महत्व हांवें तुमकां वेगळें सांगपाची गरज ना, तुम्ही सगळे जाणा। देवितान म्हटला त्या प्रमाण आमकां ज्या भाशेन आमी ज्या भाशेन सपना पळयतात, आमी ज्या भाशेन हासतात, आमी ज्या भाशेन रडटात, ती भास आमची मायभास जावन आसा। कोणी म्हणटा आपल्या आवयची भास म्हणजेच काय मायभास, तशेंय बीन म्हाका दिसना। आतांच्या हेतूर दिसता की आपल्या परिसराची जी भास आसा, आपल्या सरभोंवतणची जी भास आसा ती आमची आवय भास आसा। कारण आमी खूबश्यो गोष्टी आपल्या आवय कडल्यानूय शिकतात आणि आमच्या परिसरा कडल्यानूय बीन शिकतात। परिसराची भास ही परिचयाची बीन भास असता। आपल्या परिसराचो परिचय आमकां आमच्या भाशेंतल्यान जाता आणि आमी खंयची दुसरी भाशा जेन्ना आयकता तेन्ना आमकां मनांतल्या मनान तेचें ट्रान्सलेशन करचें पडटा आणि ट्रान्सलेशन केल्या उपरांत आमकां आमच्या भाशेंतल्यान आमी तो विचार करता आणि परत तेचें ट्रान्सलेशन करून ज्या भाशेन तो प्रश्न विचारला तेचें उत्तर आमी तयार करता। म्हणजे हो खूप लांब ही प्रक्रिया आसा। त्याच्या विरुद्ध जर पळयत जाल्यार आमकां आवय भाशेंतल्यान प्रश्न विचारला आमी पट करून आवय भाशेंतल्यान जाप दितात। म्हणजे ती एकदम सामकी धाकटी प्रक्रिया आसता आणि तितूरसून आमच्या विचारांकूय चालना मेळटा। खंयचे बरे तूं कार्यकारण भाव खंयच्या फाटलो विचार करपाक शकता आणि वेगळी वेगळी कारणांय बीन दिवपाक शकता, एनालिसीस करपाक शकता। ह्यो सगळ्यो प्रक्रिया ज्यो आसात त्यो आपूण विचार करता त्याच भाशेन शिकल्यार आणि त्याच भाशेन उत्तर दिल्यार खूप सोप्यो जातात। तेका लागून आमच्या विचारांची भास जी आसा ती समृद्ध जावची, तिची आमकां लज दिसची न्हू। खूबश्यो आमच्यो कोंकणीच्यो डायलेक्ट्स म्हणटा आमी किंवा वरायटीज म्हणटा, डायलेक्ट्स म्हणच्या परस त्यो वरायटीज आसात आणि ती समृद्धता आसा आमच्या भाशेची। आमी 70 वेगळी भाशा उलयता, पेडण्यान वेगळी भाशा उलयता। ही समृद्धी आमी थाया पडलो म्हणटा, थाया पडलो म्हणजे वेगळोच शब्द तो। म्हाज्या आई गेल्या थंय ना पूण म्हाज्या घोवा गेल्या थंय तो शब्द आसा। तेटा म्हणटात, वेगळे तेटा हो शब्द दिवचलेन ना पूण 70 आसा। असे खूबशे शब्द जे आसात ते आमी वेगळ्या वेगळ्या भाशेनी वेगळ्या अर्थान वापरता। एकाच गोष्टी खूबशे, आतां मुट्टो
मुठ्ठ्याक आमी बोणू म्हणटात आनी कितें म्हणटात वेगवेगळे म्हणजे एका मुठ्ठ्याचे सुद्धा म्हणजे आमी खूब फकां आसतली काज आसतली काकडयो आसतलो मुठ्ठो आसतलो अश्यो खुबश्यो गोष्टी एका खातीर खूब शब्द असतात तशेंच ते दुसऱ्या भाशेतले शब्द आमकां पट करून येतलेच जावं ते आसतलेच अशेंय बीन ना आता नाल्लाचोच विचार तुम्ही करशात जाल्यार पळया आमी आडसर सेपरेट म्हणटा कातली सेपरेट म्हणटा मागीर म्हणजे दाणे मोडाक सेपरेट म्हणटा वेगळे वेगळे गुडगुडे सेपरेट म्हणटा अशो खुबश्यो गोष्टी नाल्लाच्या वेगवेगळ्या प्रकारांक वेगवेगळे शब्द आसात तितलेच ते सहजपणान आमकां ते शिकचे पडटले दुसऱ्या भाशेनूय आसतले पूण ते आमकां मुद्दाम शिकचे पडटात आणि हे आमी आवयभास असल्या कारणान परिसर आमकां ह्यो सगळ्यो गोष्टी शिकयता आणि परिसराची भास शिकल्या उपरांत आपलं एक भावनीक नाते त्या परिसराबद्दल तयार जाता बेश्टोच रमेश गाडी म्हणना की गोंयची माती चिटीन थोडी धाड गे फातोडीचेर सपनान येता शेतां आनी माड गे कित्याक ती माती त्याच्या भावनांनी त्याच्या भितर भरल्या ती म्हणून तो आवयक सांगता ती चिटी धाड चिटयेन इल्ली माती धाड म्हणून मग त्या मातये कडलो संबंध तयार जाता म्हणून ही आवयभास शिकपाची आणि ती समृद्ध करपाची चड गरज आसा म्हाका दिसता जो मेरेन आमी उलयतली आमची भाषा तोंडार आसतली तो मेरेन ती टिकतली अशें अन्विता अब्बी हालींच खूब थोर लिंग्विस्टीक गोंयांत येवन गेल्यो ती अशीच म्हणटा जर उलयत उरली भास जाल्यार ती टिकतली आणि जर उलोवपाची बंद जाली जाल्यार ती भाषा मरतली तुम्ही आता एंडेंजर्ड लँग्वेजीस इन इंडिया म्हणून मारून पळयशात जाल्यार कितल्योश्योच भाशो आसात ज्यो एंडेंजर्ड जाल्यात आनी ना जाल्यात त्यो मणिपूरच्या आसूं अंदमान निकोबारच्या आसूं कित्याक ते उलोवपी लोक ना आनी आतांय बी आमच्यो वरायटीज ज्यो आसात त्यो उलोवपी लोक कमी जाल्यात म्हाका दिसता आनीक 50-60 वर्सां भितर डायलेक्ट्स जावं अश्यो वेगळ्यो हें आसात वरायटीज आसात भाशेचे ते उलोवपी लोक कमी जातले म्हणून वरायटी सहीत जर ती भाशा आमी जपली जाल्यार ती भाशा समृद्ध जातली आणि उलोवपी सगळे लोक ह्या भाशेची सेवा करतात अशें म्हणाया आमी ते कितेंय आसूं ते मराठीचे आसूं कोंकणीचे आसूं इंग्लिशेचे आसूं ते उलयतात हीच तेंची मायभासा खातीर सेवा म्हणपाची आणि जो मेरेन भाषा उलयतली तो मेरेन ती टिकतली आमी कोंकणी मायभास आसा ती उलोवया फुलोवया आणि तिगोवया देव बरें करूं देव बरें करूं नमनबाय आता जे आस्थापनात म्हणल्यार सेंट झेवियर्स महाविद्यालयाच्या जोड पालवान आयची कार्यावळ घडून येता याच महाविद्यालयाचे प्रशासक भौमानेस्त फादर टोनी सालेमा हांचे लागीं विनवणी करतात आणि आपल्या उतरांनी सगळ्यांक येवकार दिवचो सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस आंवड येता डॉक्टर किरण बुडकुले तुकाराम शेट स्नेहा आमचे वायस प्रिंसिपल मिस सॅन्ड्रा फर्नांडीस फॅकल्टी ऑफ द कोंकणी डिपार्टमेंट आनी म्हज्या मोगाच्या विद्यार्थ्यांनो पयली सुवातेर म्हाका खरेंच खोस भोगता तुकाराम शेट हांगासर हाका येवकार दिवंक आमची सगळी भू वाडली जायते वर्सांची फ्रॉम 90s आमी एकामेकाक वळखता जेन्ना आमचे medium of instruction change जाले फ्रॉम इंग्लिश टू कोंकणी प्रायमरी सेक्शनान ताणी म्हाका जायतो आदार केलो सेक्रेटरी ऑफ एज्युकेशन ऑफ द डायसोन सोसायटी तुकाराम शेट भिंदे राजू आनी म्हाका जायतो आदार केलो आमचे टिचरींग ट्रेन करपाक आमी जायते सेशन्स करताले टिचरींग ट्रेनिंग करपाक कोंकणी भाशेन शिकूंक आनी तेन्ना तुकाराम शेट आनी आमचे कोंकणी आसले ते कोंकणी भाशा मंडळाचे वांगडी हांकां घेवन जायती आमची सेशनां केलीं आनी ह्या खातीर आमची इश्टागूत अजून आसा आनी जायते वर्सांनी आयज तुकारामाक हांव पत्तो पळय ना पळय म्हाका खरेंच खोस भोगली तुमकां मागीर मोगोचो येवकार आमचे मदें डॉक्टर बुडकुले ती बी बरी रायटर तुकाराम रायटर आमची ती रायटर besides she was the HOD of the Konkani language at the university पण असले नामनेचे मनीस आमचे मदें येवन आमकां आयज ह्या वर्ल्ड मदर टंग डे आमी आयज हे सेलिब्रेट करतना असले नामनेचे मनीस आमचे मदें आयल्यात म्हणल्यार आमकां खरेंच भोव खुशालकाय तुमकांय मिस बुडकुले आमचे मदें व्हडलो येवकार
कोंकणी आमची भास आणि आमची टिचर आता म्हणटली ही आमची भास आमी उलयतना म्हाकाय घडला आता जायते आमचे मिक्स आसा तो आमी पळोवंक गेल्यार साश्टीन तर आमी वचोन जाल्यार आमी जायती पुर्तुगेज उतरां उलयता मिक्स बार्देसांत येयल्यार जायती इंग्लीश उतरां जायते फावट बार्देसकार कोंकणी साश्टीकारांची भास समजनात त्या पुर्तुगेज उतरां देखून मातसो आडखळ जाता पेडणे ते सायडीन वचोन जाल्यार जायती मराठी उतरां भितर आसा फुडें आमकां थंयसर समजना बट दॅट इज द ब्युटी ऑफ द लँग्वेज इज नॉट ओन्ली हियर आमी इंग्लंडात तर वचोन जाल्यार एक कॉमेंटेटर आसलो क्रिकेट कॉमेंटेटर ताचें नांव येयना म्हाका मेलो तो फाटीं आनी तो म्हणटालो ही हॅज स्कोर्ड 6 runs आमी रन्स म्हणटा तो रुल्स म्हणी he was at that part of south of England where the pronunciation is a bit different ताचे pronunciation मातसो different पयले आमकां मातसो कितें दिसतालें तें मागीर पळोवंक गेल्यार मागीर हांवें ताची अभ्यास केलो कित्याक जाता देन आय रियलायज dialects English language but dialects but that is the beauty of all languages that is beauty it adds to the richness of the language they are not points which divide us आमचे मध्ये अंतर करता आमचे मध्ये भेद घालता तसले गजाल न्हू ती तसले विचार न्हू ते फक्त जाल्यार ती जावन आसा एक भाशेची गिरेस्तकाय आनी आमची कोंकणी भास जायती गिरेस्त ही गिरेस्तकाय आमी शिकूंक जाय ती गिरेस्तकाये वयर आमी अभ्यास करूंक जाय आनी आमकांच आमी आमचे भाशेंतल्यान गिरेस्त करूंक जाय आमचीच भास आमी ती गिरेस्त आमी ती करूंक जाय आनी बो करून आतां सगळ्यांनी ही भाशे खातीर वावरूंकूच जाय कित्याक द ऑफिशियल एक्ट लँग्वेज एक्ट इज बीइंग इम्प्लिमेंटेड आतां तुमी तर कामाक एम्प्लॉयमेंटाक वेशा बो करून गव्हर्मेंट जॉब्स स्कूल जॉब्स कॉलेज जॉब्स परमनंट जॉब्स कोंकणीन टेस्ट केले बगर ना आनी कोंकणीन टेस्ट म्हणटात तेन्ना कितें उतर म्हणलें ना बरोवंक जाणूंक जाय वाचूंक जाणूंक जाय आनी उलोवंक जाणूंक जाय म्हणटच आतां येता इट्स अ गुड थिंग that our language act is being implemented by the government आणि हे पासत आमी सगळ्यांनी जाता तितले आमची कोंकणी अदीक आनी अदीक शिकची आमच्या खात्याक कोंकणी खात्याक हांव परबी दिता हो आयचो दीस हो आयचो सुवाळो ताणी घडोवन हाडला देखून आनी तुमच्या आमच्या विद्यार्थ्याच्या स्टाफाच्या नांवान आमकां आमच्या मनशांक तुकाराम शेट आनी डॉक्टर बुडकुले आनीक एकदां तुमकां येवकार दिता थँक्यू देव बरें करूं फादर आयज ह्या कार्यावळीत महाविद्यालयाची उपप्राचार्य भौमानेस्त सेंट्रा फर्नांडीस आमच्या मध्ये उपस्थित आसात तांकां आमी येवकार दितात तशेंच ज्येष्ठ साहित्यीक डॉक्टर जयंती नायक ज्येष्ठ साहित्यीक देविदास बाब कदम हांकांय आमी ह्या वेळार येवकार दितात तशेंच अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे अध्यक्ष चेतन आचार्य हांकांय आमी ह्या वेळार येवकार दितात संवसारीक मायभास दिसा निमतान कोंकणी भाशा मंडळाच्या संकल्पनेंतल्यान आयज कोंकणीतल्या 2 महत्वाचे साहित्यीक भौमानेस्त तुकाराम शेट आनी भौमानेस्त डॉक्टर किरण बुडकुले हांची हांगा मुलाखत घेवप जातली तेन्ना कोंकणी विभाग मुखेली धर्मा चोडणकर सर आनी नमनबाई सावंत हांचे लागीं मागतात आनी आमच्या मानेस्तांक माचे येवकारचे भौमानेस्त डॉक्टर किरण बुडकुले गोयची शिक्षण तज्ञ समीक्षक कवी आनी अणकारपी तशेंच ती इंग्लीश हिंदी कोंकणी आनी मराठी भाशेंतल्यान अणकारांत वावुरतात इंग्लीश कोंकणी आनी हिंदी भाशेंतल्या नामनेच्या नेमाळ्यांनी आनी समीक्षात्मक अंकात तिचे समीक्षात्मक लेख उजवाडाक आयल्यात तिची कविता आनी अणकारीत ग्रंथ नामनेच्या नेमाळ्यांनी आनी फामाद राष्ट्रीय संस्थांनी उजवाडाक आयल्यात तांची एकूण 15 पुस्तकां आयज मेरेन प्रकाशीत जाल्यात सध्या ती विश्व कोंकणी फाउंडेशन ऑफ लँग्वेज अँड कल्चर मंगळूर हांगा गोयची उपाध्यक्ष म्हणून कोंकणीची सेवा करतात मॅडम तुमकां येवकार भौमानेस्त तुकाराम रामा शेट
एक कथाकार, कादंबरीकार, निबंधकार आणि कवी मन मळब हो तांचो कविता संग्रह आशय आणि अभिव्यक्तीचे वेगळेपण घेऊन आयिल्लो. पाकलो, भुईदेवी, सांगात, नवी जाग ही त्यांची काय पुस्तकां. तांच्या कथा आणि पाकलो हे कादंबरीचे अणकार हेर भारतीय भासांनी जाल्यात. 2006 वर्सा कोंकणी भाषा मंडळाचो पत्रकारिता पुरस्कार तांकां फावो जाला. तांचे जाण ह्या बाल नवलिकेक साहित्य अकादमीचो 2023 वर्साचो बाल साहित्य पुरस्कार फावो जाला. तांकां हाच्या भायर भोव पुरस्कार आणि सन्मान फावो जाल्यात. सर, तुमकां येवकार. फुलां म्हणल्यार परमळीत मान, तेन्ना आमच्या मानेस्तांक फुलांचे रोंपे दिवन येवकारचे म्हूण नमनबाई लागीं मागता. तशेंच भोवमनेस्त जयंती नाईक हांगा आसात, जांच्या भावाच्या नांवान तिणें आयज शिश्यवृत्ती पुरस्कृत केल्या. तेन्ना नमनबाई लागीं मागता आमी तिकाय फूल दिवन येवकारचे. जयंतीबाई, तुमी माचयेर येवचे म्हूण विनवणी. तर आता आमी कोंकणी भाषा मंडळाच्या वतीन मानेस्तांचे हस्तुकी शिक्षणीक पुरस्कार आणि शिश्यवृत्ती भेटयतात. भोवमानेस्त तुकाराम शेट सर हांचे लागीं मागतात आणि हे पुरस्कार भेटोवचे. कोंकणी भाषा मंडळ गोंय कोंकणीत MA करपी पयल्या वर्साच्या विद्यार्थ्यांक दर वर्सा शिश्यवृत्ती भेटयतात. ह्यो शिश्यवृत्ती दर एकी 10,000 रुपयांच्या आसतल्यो. शिश्यवृत्ती मेळोवपी विद्यार्थ्यांक मंडळ एका वर्साच्या कार्यकाळा खातीर कोंकणी भाशेकडेन संबंधित एक प्रकल्प दितले. तो तांणी एकठांय पुराय करचो पडटलो. तशेंच कोंकणी भाशेच्या आनी मंडळाच्या वावरांत तांणी हातभार लावचो पडटलो अशी आस मंडळ बाळगिता. आनी अंदू 7 जाणांक ही शिश्यवृत्ती भेटयतात. हांव नांवां घेता, तशें तुमी माचयेर येवन ही शिश्यवृत्ती स्विकारची. भोवमानेस्त माणिकराव गावणेकार हांणी आपले बायलेच्या उगडासान दवरिल्ली सर्गेस्त पद्मजा माणिकराव गावणेकार शिश्यवृत्ती सियाबाई रावत देसाय हिका वता. सरकारी कला, विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालय केपें. तशेंच शिश्यवृत्ती मेळिल्ल्यांक आनी पुरस्कार मेळिल्ल्या विद्यार्थ्यांक एक विनवणी आसा. तांणी सकयल देंवतात वावचराचेर सायन मारची. फुडली शिश्यवृत्ती डॉक्टर जयंती नामदेव नायक हांणी आपल्या व्हडल्या भावाच्या उगडासान दवरिल्ली सर्गेस्त पंढरीनाथ नामदेव नायक स्मृती कोंकणी शिश्यवृत्ती ती वता गायत्रीबाई नायक, गोंय विद्यापीठ ताळगांव. गायत्रीबाई नायक, गोंय विद्यापीठ ताळगांव. भोवमानेस्त जोकीम कुरियेर आफोन्सो हांणी आपल्या बापायच्या उगडासान दवरिल्ली सर्गेस्त पेद्रू कुरियेर आफोन्सो स्मृती शिश्यवृत्ती. आणि ही शिश्यवृत्ती वता दक्षता यशवंत गावकार, सरकारी कला, विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालय केपें. दक्षता यशवंत गावकार. भोवमानेस्त जोकीम कुरियेर आफोन्सो हांणी आपल्या बापायच्या उगडासान दवरिल्ली सर्गेस्त पेद्रू कुरियेर आफोन्सो स्मृती शिश्यवृत्ती वता सेजल तळसेकार, सरकारी कला, विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालय केपें. सेजल तळसेकार. फुडली शिश्यवृत्ती भोवमानेस्त सुहास पै आंगले हांणी दवरिल्ली शिश्यवृत्ती. तशेंच भोवमानेस्त कामिनी कुंडयकर हांणी सर्गेस्त शिवराम शेणवी कुंडयकार हांच्या उगडासान दवरिल्ली शिश्यवृत्ती. आणि ही शिश्यवृत्ती वता नमिशा सावंत, गोंय विद्यापीठ ताळगांव. नमिशाबाई सावंत.
सर्गेस्त डॉक्टर दत्ता रामनाथ नायक हांच्या उगडासान तांच्या घराब्यान दवरिल्ली कोंकणी शिश्यवृत्ती आणि ही शिश्यवृत्ती वता साईशा बायशेट शिरोडकर, सरकारी कला विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालय केपें. साईशा बायशेट शिरोडकर, सरकारी कला विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालय केपें. फुडली शिश्यवृत्ती सर्गेस्त सुनीता दत्ता नायक उर्फ किशोरी नारायण विनर्जीकार हांच्या उगडासान तांच्या घराब्यान दवरिल्ली कोंकणी शिश्यवृत्ती आणि ही शिश्यवृत्ती वता रोशना धबाले, सरकारी कला विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालय केपें. रोशना धबाले ते काय कारणाक लागून हांगा पावले ना. फुडें आमी शिक्षणीक पुरस्कार भेटयतात. पयली 10वी इयत्तेच्या परीक्षेत कोंकणी विशयांत पयले आयिल्ले खातीर CP दा कोस्टा यादस्तीक पुरस्कार. 12वी इयत्तेचे आमी हांगा पुरस्कार भेटयतात. जाल्यार 12वी इयत्तेच्या परीक्षेत कोंकणी विशयांत पयले आयिल्ले खातीर भोमानेस्त मीना काकोडकार पुरस्कृत सर्गेस्त दुर्गा गायतोंडे यादस्तीक पुरस्कार, भोमानेस्त डेमियन सिमॉयश पुरस्कृत सर्गेस्त फ्रांसिस झेवियर सिमॉयश आणि फ्रँकलिन सिमॉयश यादस्तीक पुरस्कार, सर्गेस्त पेद्रू कुरियर आफोन्स यादस्तीक पुरस्कार आणि दक्षिण गोंयांत 12वी इयत्तेच्या परीक्षेत कोंकणी विशयांत पयले आयिल्ले खातीर सर्गेस्त सीताबाई वसंत सिनाय नाडकर्णी यादस्तीक पुरस्कार. तर हे पुरस्कार वता शॅनन मॅरी कॉस्ता, फादर आग्नेल मल्टीपर्पज उच्च माध्यमिक विद्यालय वेरेणा. शॅनन मॅरी कॉस्ता, फुडले सुवातेर डॅरल फिलिप लूक डिसूजा, लॉयला उच्च माध्यमिक विद्यालय मडगांव. डॅरल फिलिप लूक डिसूजा. फुडलो पुरस्कार वता मारियान ग्रेशियस रोजरी उच्च माध्यमिक विद्यालय नावेली साश्ट. मारियान ग्रेशियस रोजरी उच्च माध्यमिक विद्यालय नावेली साश्ट. फुडलो पुरस्कार प्राजक्ता देसाई श्री दामोदर विज्ञान उच्च माध्यमिक विद्यालय मडगांव. प्राजक्ता देसाई श्री दामोदर विज्ञान उच्च माध्यमिक विद्यालय मडगांव. फुडलो पुरस्कार अलिवा फर्नांडीस. फुडें आमी 12वी इयत्तेच्या परीक्षेत कोंकणी विशयांत पयले आयिल्ले खातीर भोमानेस्त मीना काकोडकार पुरस्कृत सर्गेस्त दुर्गा गायतोंडे यादस्तीक पुरस्कार, भोमानेस्त डेमियन सिमॉयश पुरस्कृत सर्गेस्त फ्रांसिस झेवियर सिमॉयश आणि फ्रँकलिन सिमॉयश यादस्तीक पुरस्कार, सर्गेस्त पेद्रू कुरियर आफोन्स यादस्तीक पुरस्कार भेटयतात. आणि हो पुरस्कार वता जोनाहा शॅलन फेराव, डॉन बॉस्को उच्च माध्यमिक विद्यालय पणजी. जोनाहा शॅलन फेराव, डॉन बॉस्को उच्च माध्यमिक विद्यालय पणजी.
फुडलो पुरस्कार BA परीक्षेत कोंकणी विशयांत पयले आयिल्ले खातीर भोमानेस्त गुरुदास देसाई पुरस्कृत सर्गेस्त इंदुमती देसाई यादिस्तीक पुरस्कार आणि हो पुरस्कार वता मिताली पाटील सरकारी कला विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालय केपें. मिताली पाटील सरकारी कला विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालय केपें. फुडलो पुरस्कार MA परीक्षेत कोंकणी विशयांत पयले आयिल्ले खातीर अशोक आणि सर्गेस्त रजनी भेंब्रे पुरस्कृत सर्गेस्त दामोदर भेंब्रे यादिस्तीक पुरस्कार आणि हो पुरस्कार वता नलिशा वेळीप सरकारी कला विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालय केपें हिका. आम्ही आता 10वी इयत्तेच्या परीक्षेत कोंकणी विशयांत पयले आयिल्ले खातीर CP द कॉस्टा यादिस्तीक पुरस्कार भोमानेस्त मारिया ऑलिव्हिया आणि दोरिल्लो सर्गेस्त लुइझिन इजाब्रा यादिस्तीक पुरस्कार सर्गेस्त पेद्रू कुरियर आफोन्सो यादिस्तीक पुरस्कार भेटयतात आणि हो पुरस्कार वता दिशाबाई देसाई लिटल फ्लावर ऑफ जीजस विद्यालय कलंगूट. फुडलो पुरस्कार दक्षिण गोंयांत 10वी इयत्तेच्या परीक्षेत कोंकणी विशयांत पयले आयिल्ले खातीर सर्गेस्त सीताबाई वसंत सिनाय नाडकर्णी यादिस्तीक पुरस्कार आणि हो पुरस्कार वता बाय अविताबाई डायस हिका इमॅक्युलेट कन्सेप्शन विद्यालय आवडे केपें. अविताबाई हांगा कांय कारणांक लागून पावंक शकले ना. MA परीक्षेत कोंकणी विशयांत पयले आयिल्ले खातीर अशोक आणि सर्गेस्त रजनी भेंब्रे पुरस्कृत सर्गेस्त दामोदर भेंब्रे यादिस्तीक पुरस्कार नलिशा वेळीप सरकारी कला विज्ञान आणि वाणिज्य विद्यालय हिका वता. तुम्ही मुखार येवन हो पुरस्कार स्वीकारचो. नलिशाबाई वेळीप. सगळ्या पुरस्कार मेळिल्ल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांक परबी भेटयता आणि तशेंच मानेस्ता लागीं मागतात आणि सभाघरात बसका घेवची. ह्या कार्यावळीचो फुडलो भाग मुलाखत आम्ही कांय खिणात सुरुवात करतात. ह्या कार्यावळीचो दुसरो भाग म्हणल्यार कोंकणी साहित्यिका कडेन पास संवाद. तर आयज भोमानेस्त तुकाराम शेट आणि भोमानेस्त डॉक्टर किरण बुडकुले हांची मुलाखत घेवप जातली. रजत हेगडे आणि सुजाता कांबळी हे मुलाखतीचे मुलाखतकार जावन आसात. भोमानेस्त रजत हेगडे हांणी कोंकणी विशय घेवन MA BEd मेरेन शिक्षण पुराय केला. साबार दिसाळ्यांनी आणि म्हयन्याळ्यांनी कविता पुस्तक परीक्षणां समीक्षणात्मक लेख प्रकाशीत जाल्यात. 2021 वर्सा गोंय विद्यापीठाचे MAच्या परीक्षेत पयलो आयिल्ल्यान भारताच्यो माननीय राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हांचे हस्तुकी तांकां भांगरा पदकूय फावो जाला. 2019 वर्सा साहित्य अकादमीच्या ट्रॅव्हल ग्रांट टू यंग ऑथर्स ह्या येवजणे खाला राजस्थान वाठाराचो सामाजीक संस्कृतीक नदरेंतल्यान अभ्यास केला. तशेंच 2025 वर्सा काव्य लेखना खातीर डॉक्टर मनोहराय सरदेसाय युवा सृजन पुरस्कार तांकां फावो जाला. गोमंत कला असोसिएशन, गोवा कोंकणी अकादमी, दिवचल कोंकणी सेवा केंद्र, कविता ट्रस्ट, गोंय विद्यापीठ सारख्या संस्थांनी आयोजित केल्ल्या कविता सर्तींनी वांटो घेवन तांणी इनामाय जोडल्यात. 2024 वर्सा काळजांतली कवनां हो तांचो कविता संग्रह प्रकाशीत जाला. भोमानेस्त रजत हेगडे तुमकां येवकार. भोमानेस्त सुजाता कांबळी हे पेडणे मालांतल्या वज्रे ह्या गांवचे. तिचो जल्म 27 जानेवारी 2000 दिसा जालो. 2024 वर्सा कार्मेल महाविद्यालयात कोंकणी विशयाचे सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून तांणी वावर केला. सद्याक युनिव्हर्सिटी ग्रांट्स कमिशनची फेलोशीप घेवन ज्युनियर रिसर्च फेलो म्हण PhD ही कोंकणी संशोधन केंद्र केपें महाविद्यालयात करता.
समीक्षणात्मक बरप करता संशोधन प्रपत्रां तांणी बरयल्यात, तशेंच भाशीक चळवळ परिस्थितीकीय समीक्षा हे संशोधना खातीरचे आवडीचे विशय जाल्ल्यान त्या संबंधीत प्रपत्रां बरयल्यात आनी सादरय केल्यात. कथा, कविता, निबंध, पुस्तक परीक्षण हांची ताका आवड आसा. भोमानेस्त सुजाता कांबळी, तुका येवकार. मानेस्ता लागीं मागता आमचे मानेस्त भोमानेस्त तुकाराम शेट, भोमानेस्त डॉक्टर किरण बुडकुले आनी भोमानेस्त रजत हेगडे आनी भोमानेस्त सुजाता कांबळी हांकां माचेर येवकारचे म्हण नमन बाय लागीं मागता. परत एकदा ताळ्याच्या सांगातान आमी आमच्या मानेस्तांक येवकारुया. तशेंच नमनबाई लागीं मागता ह्या वेळार आमच्या मुलाखत घेवप्यांक फुलां भेटोवन येवकारचो. भोमानेस्त सुजाता कांबळी, आनी भोमानेस्त रजत हेगडे. आता फुडली सुत्रां हांव सुजाता कांबळी आनी भोमानेस्त रजत हेगडे हांचे सुवाधीन करता. नमस्कार. सगळ्यान पयलीं तुमकां सगळ्यांक संवसारीक मायभास दिसाची खूब खूब आनी उर्बेभरीत परबी. इश्टानो, आयज आमचे मदीं अशे मानेस्त उपस्थित आसात जाणी मना पसून आपल्या मायभाशेचेर, आपल्या मायभुयेचेर उपाट मोग केलो. अशें म्हणटात की गोंय ही कलाकारांची भूंय, विचारवंतांची भूंय, साहित्यिकांची भूंय. गोंयच्या मातयेंतल्यान वयर सरून अशे कितलेशेच कलाकार, विचारवंत, साहित्यीक संवसारीक मळार नामनेक पावले. आनी अशेच दोन मानेस्त आयज आमचे मदीं हांगा उपस्थित आसात. आमचे मदीं उपस्थित आसात नामनेच्यो समीक्षक, अनुवादक, विद्यार्थी प्रिय शिक्षक डॉक्टर किरण बुडकुले मॅडम, तशेंच नामनेचे लेखक, साहित्यीक भोमानेस्त तुकाराम बाब शेट. हांव सगळ्या लागीं मागता ताळयांच्या सांगातान आमी तांकां येवकार दिवया. मुलाखतीक सुरवात करता आसतना मॅडम पयलो प्रश्न असो विचारता की आयज संवसारीक मायभास दीस, तुमचे खातीर मायभास म्हणल्यार कितें? नमस्कार. समेस्तांक संवसारीक मायभास दिसाची हुनुनीत परबी. मायभास म्हळ्यार म्हजे खातीर कितें? मायभास म्हणटो काळजाचो उस्वास. मायभास म्हणजे आवयच्या दुदांतल्यान ह्या परिवेशा कडेन, ह्या भुंये कडेन एकरूप जावपाचें एक साधन. मायभास म्हळ्यार हांव खंयी विदेशांत खंयच्याय भाशेच्या लोकां मदीं गेल्यार म्हाका एक अस्मिता आसा, म्हाका एक खाशेलपण आसा, हांव कोण तरी आसा, ही जाणीव जिवी दवरपी एक शक्ती, एक उर्जा. मायभास म्हळ्यार हांव. खूब खूब देव बरें करूं. तुकाराम सर. मायभाशे निमतान तुमकां परबी, आमकां परबी, आमी आयज खोशीत जावया, ल्हान भुरगे कशे जावया. तर आवय आनी भुरगें हांचें नातें आसा पळय खूब जन्म सावन सुरू जाता. तर आवय आनी भुरगें हांचें जें नातें आसा पळय तें तांचे जन्मा सावन सुरू आसता आनी बरें तेंप चलता, म्हणून तांच्या मदीं माया मोग चलता आसता. आवय भुरग्याक अपुरबायेन गितां म्हणटात आनी ताची अपुरबाय करता, खायतना, जेवतना सगल्याक. आनी ती गितां म्हणटा, आल्लोय म्हणटा. हे आल्लो एक बरें मिडियम जे तांच्या मदीं संवाद सादता. ल्हान भुरगें आसा समजा एक 6 म्हयन्याचें, धाकटुलें हात पांय वर करता अशें, ताका ती म्हणटा येतें 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 बस रे मोरा, येतें 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 बस रे मोरा, मामा ना घरा, मामी घाली चारा, चारा खा पाणी पी भुर्रा. भुरगें मागीर करता भुर्रा करता, आहे का न्ही, हात गोळी करता. अशे तरेन नातें जोडटा, वाडत चलता. वा तशेंच एक आलय आसा, खुबशे आलय आसा, तातूंत एक हांवें एक घडयल्ली. ती आलय
भुरग्यां मदीं एक शांत वृत्ती हाडटा, तांच्या मनात एक बरें शांत भाव हाडटा. देखीक शेवण्या पिलो घोटेरांतलो न्हिदकुरो न्हिदेलो, चानये पेटो झाडा वयलो सुस्त सोशलो, गायचे पाडूक गोठ्यांतले वोगी वचले, कोंबये पिलो घुडांतले सपन सपनले, आजून तूं पिटकुळो कसो रे जागलो, तुज्या पाण्याक लायलो चंद्र तारो. आवय तुज्या मुखार एक विश्व उबें करता सुंदर अशें, आनी त्या सुंदर विश्वांत तो न्हिदता, पाण्यान न्हिदता आनी एक ते वातावरण तयार जाता. ह्या आल्लयेन एक शांत वातावरण जाता, एक जादू त्या भुरग्याचेर पडटा, न्हिदेचो जादू पडटा, ते न्हिदता अशा जगात. आनी सुद्दां सांगता, ही गितां आमची बेश्टी गितां न्ही, ती आमकां ज्या जिवनशैलीची गितां. तुमकां खबर आसतलें भुरगीं, तुमी ह्या स्टेजींतल्यान गेल्यात, भुरग्यांक एक जगम घेता, जगंबाचेर पोट कितें घेता अशें त्या दवरता आनी सोडटा आनी कितें म्हणटा, चाने चाने गोड कर हुंदरा हुंदरा मोव कर, चाने चाने गोड कर हुंदरा हुंदरा मोव कर. तर हें अशें हातूंतल्यान कितें घडटा, घट आसा तें मोव जाता आनी कोडसर आसा पळय तें गोड जाता. ही प्रक्रिया ही आमकां आमच्या समाजान दिल्ली एक जिवनशैली, ही कोंकणीची जिवनशैली आसा. तर आवय म्हणटा पळय ही भाशा घडयता आनी ह्यो भाशा घडल्यानी सगळ्यो आवयन घडयल्ल्यो आसा. तुमी मागीर फुडें चलोवची, फुडें समाजान चलो आनी कोणें तर आवय ही मेन आसा. आनी ह्या भाशेंतल्यानूच फुडें संस्कृताय घडटा. कशी आतां आल्यो घडल्यो आनी कितें घडलें ती संस्कृताय घडटा. आनी म्हाका एक मुद्दो मानूंक जाय, सांगूंक जावो. गोंयान आमच्या खुबशे भायले लोक आयले न्ही, खुबशे चडशे लमाणी लोक. लमाणी लोक कमी आसतले हांगा गोंयांत, भरपूर आसात. सादारण 20 ना इतले जर 50,000च्या आसपास. आनी ते खंय आसा आनी खंय आसा ते गोंयांत 50,000. भायर कितले आसा, लाखांनी कोट्यांनी आसा. ते महाराष्ट्रान आसा, कर्नाटकान आसा, UPन आसा, खूब कडेन जवळ जवळ ते 5 ते 6 कोटी लोक आसात. लमाणी बंजारा हे जाता ती, त्या भायरूय इंडिये भायरूय लोक आसा. आमी म्हणटा का जिप्सी म्हणटा अशे लोक आसात. पूण हे लोक आसा पळय ते एके कडेन खंय ना, भोंवता हांगा ते आपल्या पोटा पाण्या खातीर. कसलें पोट आनी पाणी, तर सामान व्हरपाचें हांगासून थंय. पयलीं साधनां नासलीं, गाडे ट्रेनी नासल्यो, मागीर ती आपल्या बैलगाडयेंतल्यान व्हरतालीं आनी कितें व्हरतालीं. अशे तरेन सगळ्या भोंवता ती रस्त्यार दिसता पळय. कारण कितें ते काबूच तेंचे अशें व्हरपाचें, सामान व्हरपाचें. तर अशे लोक आसा पळय, कितलेशे लोक आसा, पूण तांकां एक भूंय ना. आमकां गोंयकारांक भूंय आसा, ल्हान जेन्ना ती तांकां येदे व्हडलें आसा, पूण त्या लोकांक राजकीय हावेस ना. कळ्ळें न्ही, त्या लोकांक कडेन राजकीय हावेस ना, एक भूंय ना जालीच खास आपली, आनी राजकीय हावेस ना. आनी जी हावेस आमच्या गोंयकारांक आसा, आमी गोंयकारांनी राजभाशा केली, फुडें स्टेट केलें, राजभाशा केली, अशें जे केलें पळय एक पॉलिटिकल हावेस आसलो पळय त्या लोकांक ना. तो आमकां आसा, गोंयकारांक आसा. आनी तो आमकां खुबश्या जाणांनी, शेणे गोंयबाब धरून आनी खूब जाणांनी आमकां तेजी जागृती केल्या. म्हणून आमी खूब फुडें गेले. म्हणटकूच आमकां आमचें राज्य आसा, मेन म्हणजे आमकां हावेस आसा. आनी त्या फुडें सांगता आमकां एक बरें कर्तृत्व आसा, आमी बरें काम करतात. देव बरें करूं. देव बरें करूं तुकाराम सर. म्हाका दिसता खूब सुंदर उमाळे आमच्या दोनी मानेस्तांनी
आणि एक बरी सुरवात ह्या मुलाखतीक जाल्ली आसा. मुलाखती कडेन परत येता. किरण मॅडम, तुम्ही एक नामनेच्यो समीक्षक, अनुवादक, शिक्षक, पश्चिमी समीक्षे कडेन इश्टागत एक अभ्यासपूर्ण अशें पुस्तक तुम्ही बरयलां. पण म्हाका असो प्रश्न आसा की तुमची आनी साहित्याची इश्टागत कशी जाली आनी भाशा विशय घेवन उच्च शिक्षण घेवचें अशें तुमकां कित्याक दिसलें? साहित्य म्हळ्यार चडशें जे बरपाक्षरी आसा तेच साहित्य अशें आमकां दिसता. पूण साहित्याक एक खूब व्हड मौखीक म्हणजे तोंडान जे एकामेका कडेन वता तो एक आस्पेक्ट आसा, तें परिमाण आसा. आनीक भाग्यवश योगायोगान ल्हानपणानसून तशे तरेचें साहित्य कानार पडत गेलें. आतांच तुकाराम बाबान सांगलें आल्लय कितली म्हत्वाची. सो आल्लयो धरिल्ले ते आनी त्यो आल्लयो फक्त आपल्याच भाशेंतल्यो न्हय, दुसऱ्याय भाशेंतल्यो केन्ना केन्ना आयकूं येता. भुरगेपणान म्हाका याद जाता शिवाजी महाराजांचेर एक आल्लय आसताली आनी तातूंतल्यान इल्लेशें ते बाळकाक आतां फुडाराक तुका कितें करूं जाय, अजून तूं कित्याक न्हिदना, तुका हो शत्रू याद जाता, तो शत्रू याद जाता, ताजें दमन करपा जाय अशें आसतालें. आनी ल्हान आसतना म्हाका आल्लय म्हणिल्ली याद ना. पूण हांवें नशिबान म्हणत तशें म्हजें फाटलें भावणास तें 10 वर्सांनी जालें. ताका जेन्ना लोक आल्लयो म्हणटा ताजो आस्वाद म्हाका मेळटा. आनी आमच्या भुरगेपणान कोंकणी शिकप नाशिल्लें आनी मराठी शाळेन वतना कविता चालीर म्हणप हो एक भाग आशिल्लो. ताका लागून कविता म्हणटा म्हणटा काणयो आयकता आयकता साहित्या कडेन वळख जाली. आनी म्हाका दिसता खंय तरी आमच्या भितर एक उत्सुकताय आसता, एक सांगपाची उलोवपाची आमच्या भितर खूब तीव्र अशी इच्छा आसता की हांव कितें जाणा जावं हांव कितें सोदून काडलां तें दुसऱ्याक बऱ्या तरेन सांगचें. ह्या सुप्त गुणाक दुसऱ्या कडल्यान आयकतना एक पोसवण मेळ्ळी आनी ताका लागून साहित्याची आवड निर्माण जाली. बरें करूं. तुकाराम सर, तुमचो जल्म वळवय गांवांत जाला. रायट. आनी वळवय गांव आनी कोंकणी हांचो खूब लागींचो असो संबंद आसा. म्हणल्यार वळवय गांवांतल्यान भायर सरिल्ले कितलेशींच अशीं व्यक्तिमत्वां आसा जी फुडाराक आमकां कोंकणी भास, साहित्य आनी संस्कृतायेच्या मळार वावुरतना दिसतात. हातूंत पुंडलीक बाब नायक आसत, प्रकाश नायक आसत, उदयबाब म्हामरो आसत, हालींच्या काळार अक्षय आसत, अशी वेगवेगळी व्यक्तिमत्वां आमकां दिसता. तुमच्या साहित्यीक जडणघडणे भितर वळवय गांवची भुमिका कितें? म्हजो काळ ह्या पलीचो, ह्या प्रकाशाच्या बी पलीचो एक नॉर्मल गांव, बोरो विलेज. जे गांव इम्पॉर्टंट तो कल्चरल आसता आनी बरो कोंकणी उलोवपी आनी थंयसरले हे सुद्दां आसा न्ही बारकेले झराय बी आहा पळय ती कोंकणीच्या नांवान उलयतात. थंयची शेतां आसा आनी कितें आसा न्हू ती कोंकणीच्या नांवान आसा. नांव म्हणजे नांव तें नांव आसता अमकें केर अमकें आनी कितें कळ्ळें. जाल्यार आमी हे पत्री काडटले, पत्री आयतार पुसपाक. थंय वेगळी पत्री ताका नांव आसतालें. गंध म्हणुया, लाकड्याचीं फुलां अशें वेगवेगळी पत्री ताका नांव आसतालें. घोड्याचे पांय आनी कितें अशें. त्या हांकां कोंकणीतल्यान नांवां आसतालीं. निश्चित त्या कोंकणीच्या वातावरणांतल्यान आमी वाडला. आनी मजा म्हटल्यार तो राष्ट्रमत म्हणटा पळय त्या वेळार थंय हांगा पावतालो, वळवे पावतालो, कोणागेर तरी पावतालो तो आमी सहज पावताले. अशें म्हणजे एक वातावरण तयार आसलें थंय. आनी थंय शाळा आसली. शाळा हें एक बरें केंद्र जंय भुरग्यांक शिकयता, काणी सांगता आनी कितें सांगता. थंयचे कांय टिचर्स आसले पळय ते भुरग्यांक आमच्या कादंबरी वाचून ताजे हे सांगताले, आंकडो सांगताले. हातूंतल्यान वेगळ्या एक कल्चरल गांव, शाळा आनी थंयचे जे सभोवती जे हें आसा सैम आहा पळय तातूंतल्यान तेंचे लोकांची मनां घडटालीं, भाशा घडटाली अशें आसलें. म्हणटकूच तें घडपाक आमचो वळवय गांव खूब बरो. तातूंतल्यान हांव, पुंडलीक नायक अशे कांय लोक मनी घडल्यात जे म्हाका दिसता. आनी म्हाका ताचो खोशी आसा त्या वाठारांत आमी भोंवल्या, नाचल्या. इवन पुंडलीक नायक बी आमी बरोबर आसले त्या वेळार अशें. म्हणटकूच वळवय गांवांत म्हाका खूब घडल्या. आनी राष्ट्रमत म्हणटा न्हू तें
कोंकणींतल्यान येतालें. आमकां गांवांत कोंकणी वातावरण मेळ्ळेंच, पण बरोवपांतल्यान कोंकणी येता राष्ट्रमत, आनी ती आमी वाचता. नंतर आमी आमकां सुचता तें आमी बरयता. अशें त्या वेळार हांव त्या वेळार डायरी बी बरयतालो. डायरीची गजाल मोठी आसता ती हांव डायरी बरयतालो. मागीर एक सांगता, एक घटना सांगता. म्हाजो भाव हे पडलो, एक्सिडेंट जालो आनी तो गेलो. पूण त्या पयलीं हांव डायरी बरयतालो. तो एक्सिडेंट आहा पळय, तो एक घटना आहा पळय, ते विशीं हांवें ते डायरीन बरयलें. आनी नंतर हांवें डायरी बरोवपाक सोडून दिलें. पूण जी खरतायेन हांवें जी बरयली त्या वेळार न्ही, ती म्हाका लागली. आनी फुडें तें हांव बरोवपाक, साहित्य बरोवपाक तें म्हाका बऱ्याक पडलें. की खरपणान आपलेपणान बरोवपाचे खातीर तें म्हाका बऱ्याक पडलें ती डायरी. देव बरें करूं सर. मॅडम, एक प्रश्न तुमकां आसा. आतांच रजतान म्हणलें तुमी एक नामनेच्यो समीक्षक. आतांच रजतान म्हळें तुमी एक नामनेच्यो समीक्षक, संशोधक, अनुवादक आनी लेखकूय म्हळें. आतां लेखक म्हणटकच तो कथा बरयता, कादंबरी बरयता आनी कविताय बरयता. तुमी त्यो बरयल्या. तुमचो एक हिडन गूण म्हळ्यार तुमी एक कवयत्री. तुमी रश्मी रती ह्या नांवान कविता बरयल्यात. हिंदी भाशेंत पानी पर लकीरे हें पुस्तक तुमचें प्रकाशीत जालां. तर रश्मी रती ह्या नांवाची पार्श्वभुमी आनी तुमच्या काव्य लेखना विशीं आमकां थोडें सांगशात. पुस्तक दाखयता. पानी पे लकीरे. पानी पे लकीरे ही एक स्वताकूच केन्ना केन्नाय आपणें टेस्ट करचें आसता. म्हणून पानी पे लकीरे 40 वर्सांच्यो म्हज्यो कविता आसात त्यो तांचे खाला वर्स तारीख घाल्ली आसतना हांवें घाल्यो. सो दॅट म्हाकाच कळटा की म्हजी कविता मातशी वाडत गेल्या काय ती नाखें आपटल्या म्हणून. आनीक ही कविता हांवें सादारण म्हाका दिसता कॉलेजीन आसतना बरोवपाक सुरवात केली. कारण चौगुले महाविद्यालयांत विद्या म्हणून वर्सुकी नेमाळें येतालें आनी तातूंत संपादकीय विभागांत हातभार लावपाचें काम हांव इंग्लिशचे विद्यार्थी म्हणटरीच म्हजेर येतालें. हिंदीचो सरय म्हणटालो तूं येवन आमकां इल्लीशी मदत कर बारीक सारीक कितेंय करपाक. सो तेन्ना म्हाका दिसलें लोकांचें सगळें साहित्य तपासतना हांव जें म्हजे डायरेर बरोवन दवरतां तें एक दीस घालुया अशें म्हण एक घाली. आनी मागीर म्हाका दिसलें कोणें ती बरी वायट म्हळी तें खबर ना, ती हांवें रश्मी रथी ह्या नांवान केली. कारण रश्मी रथी हो एक साहित्य काव्यकृतीचें नांव आनी तें म्हजें खूब आवडीच्या कवीचें. तुमी तें मुजरत वाचचें केन्नाय, कर्णाचेर आदारीत आसा तें. आनीक म्हाका खबर ना तें नांव म्हाका कित्याक आयलें. तेन्ना म्हाका खबर सुद्दां नाशिल्लें की ह्या खातीर हांवें हें नांव दवरलां. पूण कविता म्हणटी एक उर्जा, एनर्जी, ती एक उजवाड दिणी. आनी हे दोन गुणांनी जी फुडें वता, किरणाच्या रथान जी फुडें वता ती रश्मी रथी. आनी ते अशें किरण मुलायम आसचे, चंद्राचे किरण आसचे अशें एक तकलेन तेन्ना आशिल्लें. कविता बरयता आसतना एक जाणीव जाली की कविता तालार आयल्यार म्हाका आनंद जाता. हांव गद्य सदृश्य कविता बरयतां, छंदमुक्त बरयतां आनी मुक्त छंदय बरयतां. पूण जेन्ना ती तालबद्ध आसता, छंदबद्ध आसता तेन्ना मनाक एक खूब खोस जाता. आनी हें खंय शिकलें हें सांगपाक जाय. हांवें म्हज्या पुस्तकानूय बरयलां हें. भुरगेपणान म्हजो गांव खोला काणकोणा. म्हाका दिसता असो गांव खंयच ना अशें प्रत्येकाक दिसता न्ही आपल्या गांवा बद्दल. पूण तुमी थंय वतरीच तुमकां खरेंच तशें दिसतलें. थंय दर्याय आसा, न्हंय आसा, न्हंय आनी दर्या आसा, ताज्या म्हऱ्यान झरी आसात आनीक इल्लोसो व्हाळ उदकाचो भितर येता, ताजे दोनूय भशेन माड आसात. इट्स जस्ट आउट ऑफ दीस वर्ल्ड म्हणटात पळय तसो गांव तो वाठार. आनी थंय माड काडप म्हण आसतालें, सूर काडटात माडाची. हांव एक 5-7 वर्सांचें आसतना फराशीक म्हणून एक रेनर येतालो, ताजो बापूय भायर पडलो आनी ताका कोणें तरी माड काडपाक लायलें. ही वॉज हार्डली 18-19 वर्सांचो आनी म्हगेलो फ्रेंड तो. हांव तो माड्यार चडटना सुद्दां पळयलें फराशीक कसो चडटा. आनी तो वयर गेलो की चडशी कांतारां बी म्हणटालो तालार. पूण केन्ना केन्ना तागेलो खास दीस आसा त्या दिसा तो आपलें निजाचें कवन घडोवन म्हणटालो. म्हाका अजूनय एक याद आसा. तें ताणें घडयल्लें काय खंयचें तें म्हाका खबर ना, पूण ताज्यो लायनी सांगता.
तांबडी कोंकारी तोळ्या बांदा उदो नावताली तियेचो गागरो सुटलो लोकांचो हांसून खुको इतलें सांगता जे फुडलें सांगना आनी अश्लील कांय नाशिल्लें आनी म्हाका तेन्ना तें म्हाका फक्त कितें तेलो गागरो सुटला अशें दिसतालें पूण हें तो कशें करता आनी ताका लागून ती कानान सदांच ताल ओदोळ तुमकां सांगलां आमकां मराठी शाळेंत धाडटा आसतना घरा कडेन आवय दर कविता चाल लावन शीक म्हणटाली म्हणजे याद उरता म्हणून आनी ताका लागून ताल सूर आनी बडबडपाक म्हाका सैमीक जाय उतरां हेवटेन तेवटेन खंयच्यान तरी आयलीं फक्त देवान एक बरें दिलें कितें दुसऱ्याचें वाचून तातूंतल्यान शिकचें आनी आपलें कितें उणें आसा तें सोदून काडचें होमर म्हणटाणें म्हळां ज्या खिणाक कोणाच्या मनान कवी जन्माक येता त्याच खिणाक ताचे भितर एक समीक्षक जन्माक येता तो येवंक जाय एकदां आमी तो दपटितात आनी तशे तरेन तो आयलो म्हणजेच तुमकां एक ल्हानशीच कसली 2 वळींची सांगता भुरगेपणांतली (1978) पान सहज आयलें म्हणटरीच ही दिल झुकाया तो आपने कमा भी तो उठा दी दिल झुकाया तो आपने कमा भी तो उठा दी दिल तो झुका ही दिया हमने गर्दन भी झुका दी ही एक ल्हानशी आशिल्ली आनी एक तुज्या परवानगीन सांगता आनी निश्चितच मॅडम आमकां आवडटलें तुमी एक सादर केल्यार ही एक सेन्स आशिल्ली कविता वर्तमान भविष्य नजर आता है मुझे डगर पे लहराते पहियों में भविष्य नजर आता है मुझे डगर पे लहराते पहियों में अटल सा कभी तेज कभी धीमा थम थम कर मुकाम तक पांव बढ़ाता हुआ लगता है कभी इन काली सी गहरी रातों में बर्फीली लगता है कभी इन काली सी गहरी रातों में बर्फीली कि हर चिराग गमशुदा कालिक के दामन में खिल के बूझता है तो अतीत सा लेकिन आज कहीं नजर ही ना आए आज कहीं नजर ही ना आए भूत भविष्य के चक्कर में जीवन में चीनी सा घुला हुआ जीवन में चीनी सा घुला हुआ समय के कोहरे में भुला हुआ नजर भी ना आए गुजर भी न जाए नजर भी ना आए गुजर भी ना आए ही 1972 वर्तमान ही मुगेली कविता बहुत सुंदर मॅडम देव बरें करूं तुकाराम सर तुमचे कडेन येता सर तुमचें बाल साहित्याच्या मळार खूब योगदान आसा आनी तुमच्या ह्या कार्याची दखल घेवन तुमकां साहित्य अकादमीचो 2023 वर्सा जाण हे कादंबरीक बाल साहित्याचो पुरस्कार फावो जाला नाही त्या पुस्तका आयला वावराचे बरोबर बरोबर ती कोणें येवना आनी ते सगळे कोणा कडेन जायना बरोबर जे काम संस्था व्हडली संस्था ते करिना आनी इल्लेशें करता आनी व्हडली प्रायजां घेता हांव तें म्हणना जर त्या खातीर ते दिवना ते कादंबरी खातीर येला कादंबरी तशी ती योग्यतेची आसा बरोबर की आनी मेन म्हणजे आनी तशें आमचे बरयलें ना साहित्य हें एक कारण आसा बरोबर सर निश्चितच आमी जाण हे कादंबरी कडेन येवया पूण ताचे पयलीं बाल साहित्य ह्या प्रकाराचेर आमी थोडी चर्चा करुया प्रश्न असो सर जायते जाणांक बाल साहित्य हें खूब सोंपें दिसता हाचेर तुमचें मत कितें आनी नवोदित बाल साहित्य बरोवप्यान कितें मतीन दवरून तें रचचें अशें तुमकां दिसता तशें खंयची कितें बरोवप आसा पळय म्हणजे आपण बरोवतलो सृजन करतलो पळय तें सोंपें नासता आनी कठीण नासता तें सहज येवचें पडटा सहज तूं बाल कविता बरयतलो सहज येवंक जायी व्हडली कथा बरयतलो ती सहज येवंक जायी अशें तें येवंक जाय आनी कांय गजाली मात चिंतप आसूंक जाय प्लॅनिंग आसूंक जाय सांगतलो म्हटल्यार एक म्हणजे एक हें आसा बाल कविता जो आसा ती कशी तयार जाली तें सांगता तें तुमकां कळटलें कशें तें हांव चिंततालो कित्याक
आमकां एक बालगीत करूंक जाय आजच्या बोटावल्यात आनी आमच्या भारताचो इतिहासूय येवंक जाय चित्ता चित्ता म्हाका तें सहज जालें मागीर सहज जालें हो महात्मा गांधी बापूजी एक आसलो बापूजी ताका मेळ्ळो चाचाजी एक आसलो बापूजी ताका मेळ्ळो चाचाजी चाचाजी फाटल्यान लालाजी लालाजी फाटल्यान नेताजी सगळे मेळून तांणी धांवण्याले इंग्रजी दिशांव ह्या भुरग्यांक योग्य अशें फावो अशें एक गीत जालें इतिहासूय कळ्ळो आनी एक कॉन्क्रीटशें तांचे कडेन पावलें भुरग्यां कडेन अशें म्हाका दिसपाक लागलें अशें तरेन येवप आहा पळय तें सहज शक्य जायना क्वचित येता पूण अशें तरेन जावूंक जाय सहज येता पळय तें बरें आसता पूण कश्टूय घेवचें पडटा तुका बॅकग्रावंड आसचो पडटा हे म्हाका बॅकग्रावंड आसा म्हणून तें तयार जालें अशें हांव म्हणटा देव बरें करूं सर इश्टानो मनोहरराय सरदेसाय हांणी म्हणलां कविता म्हणल्यार काळजांतल्या गर्भकुडींतली देवता काळीज दिल्यारूच पावता आनी आमच्या दोनी मानेस्तांनी खऱ्या अर्थान तांचे आपआपल्या मळाचेर काम आसात पूण कवितांचेर जाणी उपाट मोग केलो अशें आमचे दोनूय मानेस डॉक्टर किरण बुडकोले मॅडम आनी तुकाराम बाब शेट मॅडम फुडलो प्रश्न तुमकां असो आसा तुमकां 4 भासो बऱ्यो येतात आनी त्या 4य भासांनी तुमी अध्यापनाचें लेगीत कार्य केलां अशा वेळार अनुवाद ह्या क्षेत्रा कडेन वळचें अशें तुमकां कित्याक दिसलें अनुवाद ही म्हजे खातीर तरी सदांच एक स्वाभावीक सैमीक अशी प्रक्रिया शिकता आसतना कॅम्पांक बी वतालीं आमकां दुसरी सिनेमांतली गितां बी आसा पळय तांच्यो पॅरोडीज करप मस्कुऱ्यो करप तांचें एक दुसरें गीत करप असलें आवडटालें म्हाका याद जाता एक चड करून आल्फ्रेड आनी रिटा रोजाचें दिसता म्हज्या आवडीचें कांतार आसा व्हंकल कशी दिसता आई तें आमी एक फावटी अशीच वता आसतना ब्रायड हाव लुकींग आई फायन बाबा फायन आयज नोज हाव आई क्वेंच्ड थस्ट मायन अशी एक कविता केल्ली मागीर तें ट्रान्सलेशन न्ही दॅट वॉज अ पॅरोडी पूण हें करता करता न्ही कोणायचे मस्कुरे करता करता जशें शणै गोंय बाबाचें नाटक पळय आसा मोगाचें लग्न ताजेर बरोवपाक राणू नायक पयलीं मस्कुरे करपाक म्हणून बरोवपाक लागले पूण बरयता बरयता त्या भाशेचें वैविध्य पळोवन त्या नाटकाच्या मोगान पडलें आनी कोंकणीच्याय मोगान पडलें मुजरत वोंवळीक म्हण आसा पळय ती ताजी प्रस्तावना वाचात सो तशें कितशें जालें आनी तातूंतल्यान एकूच सांगता ओदोळे हांव कोणाक तरी सांगतालें 1993 PhD सबमीट करतरी कितें जाता एक वजेंशें आशिल्लें तें गेलें चूक धारणा पूण तशी म्हाका खरी दिसली वजें गेलें अशें दिसलें आनी कितेंय करया म्हूण चिंत्तालें तेन्ना साहित्य अकादमीचो एक अनुवादाचो हांगा कार्यावळ जाली आनी ताजे कन्विनर म्हणजे संयोजक आशिल्ले आमचे मनोहरबाब सरदेसाय तांणी म्हाका म्हळें तूं मातशें येता आनी कितें कर कोंकणी जे पळय आसा कविता ती आमच्या अनुवादकांक इंग्लिशीन मातशी समजावन दी अनुवाद ते करतले हांव कोण बेटला बेटूल बरें हांव वचून तें काम करतालें आनी करता करता म्हाका दिसलें तांकां सांगून जालें की मागीर हांव बेकार न्ही हांवूय करतालें ती कविता इंग्लिशीन मनांतल्यान भितरल्यान म्हाका दिसतालें हे कवितेचें कडवें आसा पळय तें अनुवादकान केलें ताचे परस हें चड बरें दिसता न्ही हांवेंच केल्यार कितें जाता ताजें वायट न्ही ताजे कवितेन पूण अशें करून एक अर्ज आयली आनी कविता म्हणटा तेजे भितर एक खूब पावर आसा तुमचे भितर जें जें आसा तें ती सामकी अशी ओडून घेता मॅग्नेटी भशेन आनी ती स्वताकच अभिव्यक्त करता तशें अनुवादांतल्यान आयली आनी बऱ्या कवीचें प्रकाश बाब पाडगांवकार जावं आतां आमचे शंकर रामाणी हांची कविता इंग्लिशीन व्हरपाची म्हाका संद मेळ्ळी देव बरें करूं मॅडम तुकाराम सर दामोदर मावजो हे म्हणटात की तांच्या कथेंतली पात्रां कादंबरींतली पात्रां तांकां तांच्या दिसपट्टे जिणेंत वावुरतना पसऱ्याचेर वावुरतना आपल्या सरभोंवतणी मेळटात तुमी कथा कादंबरी बाल साहित्य बरयतात तुमच्या साहित्यांतली बिजां आनी तातूंतली पात्रां ही तुमकां कशी मेळटात बरो क्वेश्चन त्यान दामोदर मावजो आसा पळय खरो एक भाग्यवान ताच्या मांडार त्याचे लोक आयले वेगवेगळे गांवचे लोक आले
आनी ते ताका सांगून गेले आनी हें ताणें बरयलें खऱ्यांनी भाग्यवान. पूण म्हाका तशें जालें ना. म्हाका तशें कोण येवन भेटलो ना. म्हाका भोंवचें पडलें, तांचे कडेन वचचें पडलें. अशी काय गजाल आसा. एक कथा बरयल्या हांवें ती गांवची, मातयेचो वास म्हणून. तो शेतकार आनी ताचे दोग भुरगीं आसा पळय आनी जो नातू आसा आनी शेतकार जाणटो आसता, आरीचें जाल्लें आसा ताका आनी ताच्या बैलाक सुद्दां गेतां लागलेलीं आसता. आनी हो एक भुरगो आसा पळय तो पणजे कामां येता, दुसरो ताजो भूत आनी दुसरो पलतडी मायणी कामाक वयता. शेत रोवपाचें उरता म्हणटा शेत रोवपाचें हाका हें आपूण बरो ना आनी शेत केन्ना कोण दितलो. आमकां जर दिसपट्टे गिरेसाक जाय चिंता आसता आनी अशी ते चिंतेन ते अस्वस्थतेन ती एक कथा घडटा. आनी त्या दिसांनी म्हणजे पावस पडपाचें आसा अशा दिसांनी हे काकोळ वता टिटी करून आनी म्हणटा आपूण पावस येता म्हणून. आनी खऱ्यान पावस येता आनी पावस येता आनी वास येता मातयेचो वास. आनी त्या वेळार तो जाणटेलो म्हणटा बाबू म्हणटा तो आमी या शेत रोवया. आनी तो आरीचो जालो तो उठून उठ्ठा. इतली एक काणी आसली. ही काणी जर ती त्या शेतकाराची आसा म्हणटकूच ती शेतकाराची काणी आसली ती म्हाका थंय मेळ्ळी आमच्या गांवांत. पूण बाकीच्यो अश्यो ना. बाकी चडश्यो म्हाका शारांनी गावल्यो. हांव मागीर त्या उपरांत पणजे आयला पळय थंय मेळ्ळ्यो. समजा घर ही कांबराच्या जिनेचेर बरयल्ली. ते घर बांदता आनी थंय त्या वेळार घर बांदून जातकूच ताका तांचे काही हें आसता लेबर शेड आसता ती मोडटा. केन्ना तिनसांचीच आनी ही वता कोण ती चला म्हणटा तो वता भायर. तांकां दिसता कितें आपलें आतां हें आसा पळय घर आनी आमची चूल आहा मांडली आहा ती अशी उबंतरा मांडली दिसता. अशी तरेन ती काणी जाता. तर ती स्टोरी एका ग्रुपाची, एका कामगार ग्रुपाची, एका मनशाचे न्ही. अश्यो खुबश्यो वेगळ्या मनशाच्योच आसा, वेगळ्या ग्रुपाच्यो कांय आसा. शाळवाडत आहा त्या पणजे शारांत कितें घडटा मोडटा आनी ते नवें बांदता त्याच्या विशीं म्हणजे आदल्यान वता आदले राजकारण वता आनी नवें येता अशें जालेंच. आनी तांच्या मदीं कॉम्प्लिकेशन वाडटा त्या लोकां मदीं. त्या बरोबर ह्या तरेन सेक्युरिटी हालीं तुमी पळयतले सेक्युरिटी आसता. जर एका पयलीं नेपाळी आसताले मागीर वेगवेगळे येता त्या सेक्युरिटीची एक कथा बरयल्या. म्हणजे एक पणजे गावल्या सिटीन गावल्या. म्हाका त्या दी वचचें पडलां. सेक्युरिटीचो एक सेक्युरिटी आसलो आमच्या तितल्या पुरतो त्या बिल्डाक आयिल्लो पूण तो आनी हिरो केलो ताका म्हणजे त्या हेजो नायक केलो. तर अशें वेगवेगळे मेळ्ळा. आनी त्या सांगता सेक्युरिटाली ट्युरिस्ट ही कथा आसा पळय ट्युरिजमाचेर तशी म्हाका ती वेगळ्या गोंयच्या संदर्भांत हांवें ती बरयल्ली मेळ्ळ्या. आनी त्या भायर बळी महाबळी म्हणून जो एक कथा म्हाका मेळ्ळ्या पळय ती म्हाका आमच्या बेतीन गांवांतूच मालेम ह्या जेटीचेर मालेम जेटी आनी त्या वेळाक केदें व्हडलें आतां वादळ मोड जाता आनी तो जर 400-500 लोक बुडून मरता. म्हणजे जवळ जवळ 80 ते 100 बोटी बुडटा. खंय पासून बेंगुल्ला ते गोंय कारवार होनावर आनी फुडें सगल्याक दिसारीक. तो एक आकांत ती हांवें ती बरयला. पूण ती ग्रुपाची कशी जाता पूण तातूंत एक मेन नायक आसा पूण त्या टोटल सिच्युएशन जाता. म्हाका ती एका कोणाच्या मनशाची म्हूण येना तर एक टोटल सिच्युएशन म्हूण येता एका ग्रुपाचें म्हूण येता. थीम तशी येता म्हाका. तर मागीर ती बळी महाबळी आहा पळय ते मरतकूच कितें करता ते आमचे लोक आसा ते आतां एक आक्त घडला हो लोक गेले आसा कितें आसा लोकांक कामाक थंय येवंक जाय म्हूण लोक थंय हें करता. ते मालक आहा पळय धनी आहा पळय बोटकार थंय होम हवन करता. नागबळी भितर दिता 2 हें करता हवनां मोठी ते हेजेर व्हडलो माटो बी घालून लोकांक एक फेस्त कशें ते विसरले फेस्त पूण लोकांक
आनी धंदो. तर मागीर एक जे एक हवामान आहा पळय तें लोक मेल्या पळय तांच्या आत्म्या खातीर हें मेळचें म्हणून. आनी एक आहा तो दर्या आसा पळय तो थांबचो म्हणून. हें आमच्या बेती गांवांत मालये म्हणून घडलां. हांवें थंय गेला रावन पळयलां. आनी त्या हें घडटा कांय लोक थंय आयल्या. आपलो मेळ्ळो शेणिल्लो बुडून गेल्लो कोण तरी येता काय म्हूण पळोवपाक खूब जाण होनावरचे आनी थंय गेल्या. आनी बावडो हांव थंय पळयता थंय अशें मेळप तें अशें म्हाका मेळ्ळेलें आसा. तर अशें थंय म्हाका तो होनावरचो यशवंत आनी विठाय मेळ्ळा. यशवंताची आवय विठाय मेळ्ळा. तो यशवंत तो मागीर मेळोंकूच ना. तर अशे वेगवेगळे लोक थंय मेळ्ळेले आसा. अशें तरेन म्हाका मेळटा अशें तरेन काडपाक. आनी त्या खातीर हांव ती एक बरी पावरफूल कथा अशें हांव समजता. ही स्टोरीज म्हाका कळीच पूण हांव ती कशी बरयल्या हांवें ती कशी बरयल्या थोडें सांगता. चड न्ही मातशें. बळी महाबळी. ते दीस तुफानान बुडोवन मेल्ल्या रोडला वयल्या त्या खलाशी यशवंताचो हांव आत्मनय बरोवपी. आनी त्याच तुफानान मंगळूर, गोंय, मालवण, रत्नागिरी हे लांबचे लांब दिगे वयल्या देयांत बुडलेल्या 500 वयर खलाशांचोय आत्मनय. हे नुस्त्याचे जेटीर बोटींनी भरभरून हाडलेल्या दर्यांतल्या अगणीत नुस्त्याचो आत्मनय. तशेंच हालींच हे जेटीर नुस्तें खावंक येवपी आनी नुस्त्याच्या ट्रकाच्या टायरा पोंदा चिड्डून मेल्ल्या त्या रस्त्यार सुण्याचोय आत्मनय. हांगा केन्ना जेटीर नुस्तें व्हरूंक येवपी वा असोच हांगा थंय भोंवपी आनी कोणाचो कितें लागू येता असो हांव आत्मो आसूं येता आनी कोणाचो तरी असो आत्मो येता. तोच एक आत्म्याचो सांगता फुडें. आनी फुडें निमाणें सांगता ही सगळी घडटा तो पळयता सगळे लोक ते येयल्ले आसता. लोक आपले कोण मेळटा काय म्हणून आसता काय म्हणून आसा न्ही. शेवण येवयता चुकून खंय गेल्यार वेंग मारपाक का ते लोक आवय बी आयल्यो. तर अशें ते आयिल्ले आसता. तरी मागीर हांव ते निमाणे कडेन अशें सोंपयता. ही कथा तशी हांगाय तशी सोंपना. बळीची ही कथा तशी चालूच उरपाची. एकमेकाच्या जिवार आपली पोळी भाजप तशें फुडें चालू उरतलें. तातूंत ह्या बाबड्या दर्याक, पावसाक, वाऱ्या वादळाक कशें सदां धरतले. एक कथेक दुसरी कथा, दुसरेक तिसरी. अशें कांय आशाक दुसरें आशें, दुसऱ्याक तिसरें अशें घट्ट सुतान विणून व्हडलें जाळे जावपाचें. सगळ्या मेल्ल्या खलाशांचें मेळून. जशें ओडिशाचे धर्मराव हे भायले लोक येयले ते. धर्मराव, जेटली, दालदी समाजाचे अनवळ आदींचे मेळून व्हडलें कथा जाळ. पूण ते ह्या व्हडल्या दर्याक कशें आस्पायतले घुस्पायतले. परत ते कथा जाळ तातूंतूच घुस्पून शिवन वचपाचें. कोणाक याद उरपाचें ना. ही कथा अशी सोंपता. एका कोणाच्या मनशाचेर न येता ती अशी ह्या वातावरणाची आशयाचेर येता. आनी हांव सांगपाचें म्हटल्यार म्हाज्यो चडश्यो कथा आसा पळय त्यो अश्यो आशय संपन्न सामक्यो. आमच्या कथाकारांक वाचकांक कितले आसा खबर हांव नकळो. पूण म्हाका कांय गजाली हांवें बरयतना कांय प्रयोग केल्या ती आनी आमच्या म्हाका दिसता वाचकांक जितली जाय तितली हें म्हणटा ती जागृताय येवं ना अशें आमकां म्हणून दिसता. वा हांव तेच्या म्हणच्या परस आमच्या कांय प्रोफेसरांक हांव म्हणटा कांय हिणें म्हाजी कथा वाचल्या आनी बऱ्यो म्हटल्या. आनी तिणें म्हटलां कितें ह्यो कथा आसा पळय त्यो इश्ट देवता म्हणून भुंयदेवी म्हणून. तर अशें आसा. अश्यो वेगवेगळ्यो विशयाचेर येयल्यात पूण त्यो एका मनशाचेर बीन ना. आनी त्यो एक सिच्युएशन म्हणून येयल्या. कथा खंय म्हणजे कविता खंय सुचची तश्यो त्यो म्हाका सुचल्या. वेगवेगळे तरेन सुचल्या. समूहाचेर बरयल्या हांवें बरे हेचेर आनी अश्यो आशयांच्या संपन्नतायेन त्या बरयल्या. इतलेंच. देव बरें करूं सर. मुखार किरण मॅडम तुमी एक नामनेच्यो समिक्षेचेर आदारीत तुमची जायती बरपावळ प्रकाशीत जाल्या, जायती पुस्तकांय प्रकाशीत जाल्या. तर आमकां सांगात
खंयच्याय पुस्तकाची जेन्ना आमी समिक्षा करता तेन्ना खंयच्यो गजाली लक्षांत दवरच्यो पडटा? हांव समीक्षक अशें म्हणटा आसतना ताका विशेशण लावप ना. हांव समीक्षक आनी म्हाका दिसता समीक्षा करप म्हळ्यार समान नदरेन, इक्षा म्हळ्यार नदर, समान नदर दवरून खंयच्याय गजालीक पळोवप. ते मागीर आपलें बरप आसूं दुसऱ्याचें बरप आसूं आनी शक्यतो ताजें एक वस्तुनिश्ठ निरीक्षण करप, ऑब्जेक्टीव ऑब्जर्वेशन पयलीं करपाक जाय. आनी दुसरी गजाल समीक्षका कडेन रसग्रहण करपाचो गूण आसपाक जाय. ताका आपोआप तें वाचले बरोबर तातूंत सुंदर कितें हें स्पॉन्जा भशेन टिपूंक येवपाक जाय. ताजी भाशा सुंदर काय भाशा सुंदर ना पूण ताजी अभिव्यक्तीची तरा सुंदर, एक्सप्रेशन बरें आसा पूण लँग्वेज बरी ना काय कशें. आनी तो लँग्वेज सोंपी बरयता उक्तेपणी काय तो प्रतिकात्मक बरयता, सिंबॉलीक बरयता काय प्रतिकात्मक बरयना पूण प्रतिमा वापरता, मदीं मदीं इमेजरी वापरता, हें ताका समजूंक जाय. आनी लास्ट गजाल म्हळ्यार ती व्यक्ती लेखक म्हणटी आसा पळय ती ताज्या मनांतल्यान पूर्ण विलयाक वचूंक जाय. तेन्नाच तो सारकी समीक्षा बरोवंक शकत, तो किंवा ती. आनीक लेखकाची शैली, लेखकाची बरोवपाचें तंत्र, काणी कशी सांगल्या हें टॅक्नीक, लेखकान वापरिल्लो संदर्भ, काळ जावं समाज जावं सैम ही पळय फासकी आसा, हातूर ती कथा सोंपता काय ना हें ताका कळपाक जाय. एक एकदां चित्र बरें आसता पूण ताका फासकी बरी पडली ना जाल्यार किंवा उणी पडली जाल्यार अशें जाता. सो हें बॅलन्स ताणें राखलां काय ना. आनी लास्ट गजाल म्हणजे लेखकाक ह्या कथे वरवीं कितें सूक्ष्मशें वाचप्या मेरेन पावोवपाक यश मेळ्ळां, ती कथा वाचतरीच आपूण खंय तरी टच जावंक जाय. एक एकदां आमी सामकें हालतात, वी आर शेकन, पूण नाय जाल्यार तरी लेखक कितें म्हणटा तें आपल्या मनाक भिडूं जाय. तेन्ना ती कृती बरी अशें समीक्षक थारावंक शकता अशें म्हाका दिसता. बरोबर. देव बरें करूं मॅडम. तुकाराम सर, 1978 वर्सा पाकलो ही तुमची कादंबरी प्रकाशीत जाली. कादंबरीची रचना प्रक्रिया आनी मूळ संकल्पना जी कल्पना आसा ते विशीं थोडे भितर सांगशात. गांवांसून बेतीन रावलो शिक्षणा खातीर म्हणया, थंय मागीर सर्वीस बी करतालो हांव. थंय म्हाका बेतीन एक भुरगो जालो तरणाटो, ताजे केस पिंगशे, दोळे घालशे आनी गोरो, आनी लोक थंयचे लोक ताका पाकलो म्हणटाले तितल्या पुरते. पूण ताजी पुसकी आवय आसली पळय बाराकान ती ताका ताज्या नांवान उलय करताली. पूण म्हाका दिसलें आरे हो पाकलो कसो, हो तेज्या आवयन नांव धरलें तो नका म्हणून, तर तें वतलें. पूण मागीर अशें हांवें पळयल्यार आमच्या पणजे म्हणजे आनी खंय आहा पळय अशें पाकले खूब आसले. एक ड्रायव्हर आसलो, ट्रकाचो ड्रायव्हर, मायनीचें काम करपी, अशें खुबशे आसले. पूण ती म्हाका ती सुचता ही तो पाकलो कसो आपल्या म्हणटा, आपूण पाकलो कसो, आपूण हें मातयेचो न्हू, आपलो आपूण आवय नांव जाता तें न्हू. मागीर ती थीम तकलेन येता आनी मागीर हांव ती फुडें चिंतता कशी बरोवपाची ती कथा. हें वाडटा अमकें कथानक वाडत वाडटा, त्या कथल्याकान तो एक मदीं पिसो जाता आनी त्या हितूंतल्यान. आनी फुडें हें जे ताजें पिशेपण आहा पळय तें कशें भिटलो तो स्वता सांगता कितें. म्हाजी कथा अशी आसता ती प्रत्येक भुरशी आसता, तो पाकलो सांगता. पूण हांवें मागीर तें बदलता, सांगप आहा तें बदलता, निवेदन बदलता, तें पाकलो सांगता आनी लेखक सांगता अशें तरेन हें दवरता. तें दोनूय तरेन येता. तें एक गांवाचेच विशय येता आनी तें मनांतलें येता. अशें कित्याक ती सामाजीक आनी मानसीक अशी कादंबरी त्या लेवलार वचपी. म्हणटकूच हांवें कशें म्हणप, हांव तें प्रत्येक भुरशी आनी असो थर्ड पर्सनान बरयता. तातूंतल्यान तें खूबय जाता. हांव म्हटलें बरें आसा. पूण आतां हें सांगलां हातूंत म्हाका कोण कोण जाय, कितें जाय सगळे आमी खंय प्लॉट करतलो, तो प्लॉट खंय हें करचो घालचो, खंय ती बांदची घर हेजें, तर गांवान कमांचें हांगा ही सायडीक बांदचें, गांवूच बरो, गांव म्हाजे वळखीचो
आनी थंय थंय वेगवेगळे आहा, थंय तळी आसा, थंय देवूळ आसा, अशें जें जाय आहा पळय तें आसा, लोकांचें हें आसा, ते कोफसांव बी आसा. म्हणटकूच गांव प्लॉट वळूचो गेलो आनी थंय आमचो एक मूळ गांवकाराचो देवूळ आहा तें तेमकां बरें लागलें. मूळ गांवकारांनी पाकलो एक कावंटर जाता पळय ते, त्या भायर बरें हें गांवांत आसा. पूण हाच्या भायर कितें नासलें, कितें आसलें आतां दोन त्या कादंबरीन गोंयचे खुबशे कितें नासले. तर पाकोला जो चॅफ आसता पळय पुर्तुगीज, तो एका जमीन तो दुसऱ्याच्या नांवां करता आनी ताची बाग तो आपल्या हांगा व्हरता, पुर्तुगाला व्हरता, इस्कोना व्हरता. अशी स्टोरी आसा. ही स्टोरी ना म्हटल्यार पेडणे सायडीची. आनी ओपनीन पळोवपा वेळार एक झगडो येता. पुलीस आनी हें म्हणटा कितें तुळशी म्हणटा, हें आमच्या जुवें सातिस्तेव त्या गांवांतलें. आमकां तें म्हाका खबर आसलें, थंय म्हाजो मामा बीन. म्हणटकूच हें तें घेतलें. अशी ती गरजेची कितें आसलें न्हू तें घेवन ती कादंबरी उबी जाली. पण गोंयच्या मातयेची अशी ती उबी जाली. तें मातशें चिंतल्यार काम बरें जाता. येस, देव बरें करूं सर. देव बरें करूं सर. किरण मॅडम, आता तुमचें नांव घेतनाच एक शिस्तप्रिय व्यक्तिमत्व म्हूण आमी सगळे विद्यार्थी तुमचे कडेन पळयतात. ह्या शिस्तप्रिय व्यक्तिमत्वाचें गुपीत कितें? गुपीत अशें कांय ना. ल्हान व्हड जाता आसतना अपुरबाय कमी आनी वळण चड अशें आवय बापायलो एक आमच्या पद्दत आशिल्ली ल्हान व्हड करपाची. बरें केलें जाल्यार केन्ना खूब कौतूक करनाशिल्लें. केन्नाय चुकून बरें म्हळें जाल्यार तो दीस भाग्याचो. चूक जाली जाल्यार ताजें पुर्राद मेळटालें. आनीक दुसरी गोश्ट आशिल्ली, कश्ट केले शिवाय कांय मेळना. कश्ट करचें. जीवन सामकें हलाखीचें नाशिल्लें, सुखवस्तू आशिल्लें. पूण शाळेंत जावं खंय वतना शाळेंतल्या सामान्य भुरग्या भशेनूच आमी वचचीं. आमचे कडेन तितल्योच वस्तू आसच्यो, तितलेंच खावपाक पडचें. तेन्ना खावपाक व्हरनाशिल्लीं, पेज जेवपाक घरा येतालीं. पूण मागीर पासून हायस्कुलान पावतरीच ही कटाक्षान आमचे आवय बापूय जतनाय घेताले. ताका लागून आपणें कश्ट करून आपणें जोडून कोण तरी जावपाक जाय. जोडून म्हणजे पयसोच न्हय, नांव जावं कितें प्रोफेशनली करपाक जाय हें आशिल्लें. आनीक बरें नशीब आशिल्लें म्हणून कॉलेजीन पावतरीच नॅशनल कॅडेट कोर म्हणजे NCCन पावलें. आनी तांची 4 मार्गदर्शक तत्वां आसात. कितें? बी पंक्च्युअल, वेळच्या वेळार रावात. टेल नो लायज, ओबे विथ अ स्मायल, मेक नो एक्सक्युजीस. म्हणजे कितेंय जालें जाल्यार ना अशें जालें म्हणून तशें जालें अशें ना. रातचे अभ्यास केल्ले जर कितें जळून गेलें आनी दुसऱ्या दिसा सराक सांग ना सर राती तें जळ्ळें अशें ना. तें करून दिवपाक जाय. यू टेक द ब्लेम. इतलेंच आनी कांय ना. हें तुमीय फॉलो करात. वेळच्या वेळार येयात. आपूण ज्या कडेन पावपा जाय थंय 5 मिनटां पयलीं पावचें. ओबे विथ अ स्मायल. टिचरान जावं कोणें कितलेंय तुमकां वायट सांगलें, ताज्या अधिकाराक तुमी आसात जाल्यार हांसून तें काम आयकात. तोंड वांकडें करून केल्ल्या ओबिडियन्साक कांय फायदो ना. आनीक मुख्य म्हणजे कसल्याय गोश्टी खातीर एक्सक्युजीस करचे न्हय. इतलेंच आनीक कांय ना. देव बरें करूं मॅडम. तुकाराम सर, एक सामको म्हत्वाचो प्रश्न तुमकां विचारता. तुमकां साहित्यीक मळार साबार पुरस्कार फावो जाल्यात. ते पुरस्कार तुमी स्विकारून साहित्य रचनेंत खंड पडपाक दिनासतना तुमी साहित्यीक जापसालदारकी पाळ्ळ्या. अशा वेळार आयचे जे बरोवपी आसात तांच्या साहित्य रचने विशीं आनी पुरस्कार प्राप्ती विशीं तुमकां कितें विचार मांडपाक जाय? म्हाका दिसता आतां म्हाका खूब पुरस्कार मेळ्ळे अशें दिसपाक लागलें. पूण तें कांय जाय तें तुका तूं खंय पावलो हें सांगता. हांव कथा बरयतालो, ते मदीं खंड पडलो, मदीं कविता आयल्यो आनी ललीत निबंद सुरू जाले. हे सुटले म्हणून ते बंद केलें ना, लिखाण बंद केलें ना. नवे नवे प्रकार चालू केले. नवे नवे प्रकारांतल्यान बरयलें म्हणून हांव जितो उरलो. आजुनूय
म्हणून आनीकूय पुरस्कार मेळ्ळे अशें म्हणचे. म्हणून तूं एक तें सोंपता दुसरें बरें आनीक नवें बरें तें जावूंक जाय. आनी तें लोक करिना, लोक फुडें नाटक बरयता मागीर तो बरयत नाका फुडें नवें नवें बरोवंक जाय, नवे नवे प्रकार बरोवंक जाय. आनी मजा म्हटल्यार तुका ती थीम सुचता पळय, थीम ती कथेची सुचली ना, कविता सुचली, कविता बरोवची म्हणजे तुवें त्या थिमी प्रमाण तें बरोवंक जाय. तेचो त्या प्रमाण ताका एक तेचो आकार आहा, एक बिया प्रमाण तेचो वृक्ष जाता ते तरेन. तर थीम म्हत्वाची, तेचो विस्तारूय तसो म्हत्वाचो, त्या तरेन तें बरोवंक जाय. आनी तें थांबप ना, थांबलो शेणलो. हे वेगळे गोश्टी म्हाका मेळ्ळ्या पळय ते वेगवेगळे म्हणजे कंटिन्युअस बरयल्या कारणान, सातत्यान बरयल्या कारणान म्हाका एक लाभ जालो, तो पुरस्कार मेळ्ळाचो. आनी मेन हांवें जें बरयलें तें तयार जालें. अजून मातशें हांवें बरोवचें, नवे अनुभव येता, ते फाटीं फुडें जावं येता, पूण येता हांव बरयतलों. सातत्यान बरोवप आहा पळय हें खरें म्हटल्यार चलप, आमी चलता जितो आसा हें लक्षण. देव बरें करूं सर. इश्टानो, आमच्या दोनूय मानेस्तांनी खूब सुंदर तरेन आपापलो विशय आमच्या मुखार मांडिल्लो आसा. कोंकणी भास, कोंकणी समिक्षा, अनुवाद अशा वेगवेगळ्या मळांचेर, तशेंच अक्षरपथाच्या माध्यमांतल्यान कोंकणींतल्यान नव्यो टर्मिनॉलॉजी तयार करप, नवे भुरग्यांक तयार करप, अनुवादाच्या मळार हाडप, संशोधनाच्या मळार वावर करप, अशी भोवआयामी व्यक्तिमत्व डॉक्टर किरणबाई बुडकुले. तशेंच बालसाहित्याच्या मळार कोंकण टायम्स ह्या नेमाळ्याच्या मळाचेर नव्या भुरग्यांक एक माची मेळोवन दिवपी, तशेंच बालसाहित्याच्यो कॅसेटी जाणी भुरग्यां मदीं खूब फामाद केल्यो, CD भुरग्यां मदीं खूब फामाद केल्यो, अशें भोवआयामी व्यक्तिमत्व भोवमानेस्त तुकाराम बाब शेट हांची ही मुलाखत हांगा चलता. मुलाखतीचो एक नेक्स्ट रावंड म्हणून एक रॅपीड फायर रावंड आमी घेवया. चिंतपाक वेळ मेळचो ना, रोखडीच उत्तरां दिवची पडटलीं. तुमच्यो आवडी निवडी ह्यो पळोवन आमी हे कांय प्रश्न तुमच्या खातीर वेंचून काडल्यात. किरण मॅडम तुमचे कडल्यान सुरू करता. 2 पर्याय तुमकां मेळटले. तर रॅपीड फायर रावंडाक हांव सुरवात करता. गद्य काय पद्य? पद्य. पद्य. समीक्षा काय अनुवाद? अनुवादात्मक समीक्षा. म्हाका दिसता अशी जाप किरण मॅडमूच दिवपाक शकता आमकां. खूब. शिकप काय शिकोवप? शिकप. शिकप. एक विद्यार्थी प्रिय शिक्षिका, शिक्षक डॉक्टर किरण बुडकुले. सर, आता तुमकां विचारता, सगळ्यान पयलीं निबंध काय बाल साहित्य? दोनूय म्हाका दिसता तासान आमी वेगवेगळे प्रकार आमी दवरपाचे आनी ते आवडपाचे. कांय केन्ना गोश्टी आवडना, पूण ते आमी समृद्ध करता न्हू. तुमच्या आमच्या ताटान वेगळे असलें बरें, नुस्तें असलें, शाकाहारी असलें ना, एक बरें न्ही, समृद्धता आमकां मेळटा. दोनूय हांव हुशार फुडें. सर, दुसरो प्रश्न तुमकां खंयचे एकूच सांगचें पडटलें. दुसरो प्रश्न दुसरो प्रश्न असो, मनमोतिया काय जाण? दोनूय एकच तरेची ह्या विशयाचेर ना, दोनूय एका विशयाचेर ते खंयचे एक म्हटल्यार जाता, तुका जाय तें. बरें, तिसरो प्रश्न जो आसा तो म्हाका दिसता खंयचीय एक जाप तुमी दिवचीच. जाणटी काय भुरगीं? भुरगीं आसल्या शिवाय कोण जाणटी येता? जाणटी आसल्यार भुरगीं येता म्हणजे सांगता गो तुमी कानां घालता आमच्या. देव बरें करूं सर. म्हाका दिसता तुकाराम सरान खूब सेफ बॅटींग केल्ली आसा हांगा आनी आमचे बाउन्सर आमचेरूच परत घाल्ले आसा. खूब खूब देव बरें करूं सर. खूब खूब देव बरें करूं मॅडम. इश्टानो, आतां तुमच्या मनानूय खुबशे प्रश्न आसतले. आतां आमी ऑडियन्सांतल्यान कांय प्रश्न आमच्या मानेस्ता खातीर, जर तुमच्या खातीर कितेंय प्रश्न आसत जाल्यार तुमी ह्या वेळा मुजरत ते विचारचे. मायक तांचे मेरेन तुमचे मेरेन येतलो. नमस्कार. म्हजो प्रश्न जो आसा तो किरण बुडकुले मॅडमी खातीर आसा. आमी जेन्ना बाल साहित्य अणकारीत करतात तेन्ना ते ज्या भाशेंत मोग भाशेंत हाडटली तेन्ना तितलेच ऑडलायने ते आसूंक जाय, नाल्यार भुरग्यांक ते वाचचे अशें दिसचें ना.
ताच्या खातीर तुमचे टिप्स कितें? चड करून बाल साहित्यांतल्यो कविता ज्यो आसात त्यो ऑनलायन्यो कश्यो करच्यो? पयली ते पळय बाल साहित्याचे जे युनिट तुमी घेतात ते तुमकां आवडिल्लें आसपाक जाय. तातूंतलो रस, तातूंतलो ताल, छंद येवपाक जाय तुमकां. एक उदाहरण दिता. हिंदीत आसा, एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी के जाल में जाके वो फंसा, जाल को देखा देख के डरा, और दूसरे हाथी को इशारे से बुलाया, इधर आ इधर आ इधर आ. एक मोठा हाती फिरूक वतालो, माऊलेच्या जाळयेत वचून घुसपलो, जाळयेक पळयली पळून बी येलो, कुरू करून दुसऱ्या हत्या कापूंक लागलो, हांगा यो हांगा यो हांगा यो. असो अनुवाद जाता. कांय बाळगितां आसा पळय ती सगळीच आमची ओरिजिनल अशें न्ही. कांय इंग्लिशींतल्यान आमी कोंकणी हाडलें आसा. मनोहर बाबाची कांय गितां आसा पळय, बाळगितां आसा पळय, ती ते स्टायलीचेर, आमच्या फ्रेंचच्या स्टायलीचेर तांणी ती बरयल्या. पूण ताची ती ओरिजिनल. पूण कांय अशें जे काय चाली बिली आहा पळय ती आमी घेवंक जायो. भायलें बरें आसा तें सगळें आमचें, पूण आमी तें करतना कोंकणी करूंक जाय अशें. खूब खूब देव बरें करूं. ही मुलाखत फुडें व्हरतना एक निमण्या पावंड्याचेर एकूच प्रश्न विचारता आनी मागीर आमी हें करया, सोंपोवया. किरण मॅडम, तुमी आयज एक नवो गूण आमकां पळोवपाक मेळ्ळो, तो म्हणल्यार एक कवी, सुंदर अश्यो कविता तुमी आमच्या मुखार सादर केल्यो. आनी दोगांय भितर तुमचे मदीं एक साम्य आमकां दिसता, जें खऱ्या अर्थान आमच्या पिळगेक प्रेरणा दिवपी आसा. तें म्हणल्यार कसल्याच पुरस्काराची, कसल्याच पदाची अपेक्षा करनासतना तुमी सातत्यान कोंकणी भास, साहित्य आनी संस्कृतायेच्या मळार वावर करतात. ह्या संबंदान आयचे जे तरणाटे आसा जे ह्या मळार वावर करपाक सोदतात तांच्या खातीर तुमी कितें सांगपाक सोदतात? वावर करीत वचचें. दुसऱ्याच्या शेतान कितें पिकता हें पळयत जाल्यार तुमचो रोव उबून वतलो. आपलें करीत रावपाक जाय. आनी जेन्ना फावो तेन्ना पुरस्कार येता, आनी पुरस्कार आयलो ना म्हूण कांयच जायना. जगांतले उत्तमांतले उत्तम बरप आसा ज्याक केन्ना पुरस्कार मेळूंक पावलो ना. सो पुरस्कार म्हणटा साहित्य मेजपाचें माप न्हय अशें हांवें म्हळ्यार तुमकां पडमूरपणाचें दिसतलें. पयरच म्हाका एक पुरस्कार मेळ्ळा, पूण तरीकूय सांगता, जेन्ना मेळटा तेन्ना तो नमळायेन घेवचो. फक्त म्हजे व्यक्तिगत एक तातूंत बाब आसा. ज्या वावरा खातीर तो मेळटा तो सरकाराच्या अनुदानीत संस्थां कडल्यानूच म्हाका वेगळे वेगळे कडेन आदार, सेमिनारांक आनी कित्याक पब्लिकेशनांक मेळ्ळा. तेन्ना सरकाराच्या दुसऱ्या हातान पुरस्कार मेळटा तेन्ना म्हाका खाकुडिल्ले भशेन दिसता. कळ्ळें न्ही? म्हणटरीच म्हाका दिसलें की हांवें सरकाराक तशें बरयलें बी, तुमी दिलं त्या खातीर हांव उपकारी. पूण तुमचे अमक्यो 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 संस्था आसा तांच्या पालवान फुडें वचून वावर केल्लो, आतां तुमी म्हाका हो दिला, देखून हो पुरस्कार म्हाका घेवप चूक अशें म्हाका दिसता. हांवें तो गोंया भायल्या एका संस्थेक म्हजे वतीन तांची परवानगी घेवन दिलो. कारण जाणी मदत केल्या तांच्याच कडल्यान वेगळो पुरस्कार घेवप ही नैतिकता तुमी जाय जाल्यार पाळूंक शकतात अशें म्हाका दिसता. कांय जाणांची लायफ आसा. समजा मोठे मोठे लोक आसा, समजा रवींद्रनाथ टागोर म्हणया वा रवींद्र केळेकार वा आनी कोण अशें, तांचें जें लायफ आसा पळय तें म्हत्वाचें. त्या मुखार लोक जाय, पूण तशें जावंक ना. आपणें बाबा रवींद्र केळेकाराचे भाशेन जावंक जाय म्हूण तें वाचूंक जाय, तें कॉपी करूंक जाय ना. कांय पळयता ताणें ताचेरूच बरयता आनी तें हांव तें ताजें काय न्ही, पण रवींद्र केळेकाराच्या तशेंच बरयता, कॉपी करप ना. तर आपलें ओन स्वताचें बरोवंक जाय. तुमी तुमचें लायफ बरोवंक जाय. त्या खातीर तुमी स्वताचें हें म्हणटा तें आदर्श हे तुमीच आसूंक जाय. दुसऱ्या कोणाच्या कानार घेवचो तकलेर न्ही. तुमी स्वतंत्र आसचें आनी तुमी तें बरोवचें अशें म्हाका दिसता. आनी तुमी कितें करता न्ही तें समाजाक बरें पडोवंक जाय आनी तें चडशें मानवीय आसचें.
मानवी साहित्याच्या नदरेन हांव उलयतां तें बरेंशें मानवी आसचें. ओके. दोनूय मानेस्तांक देव बरें करूं. एक निमणो प्रश्न सर तुमकां. कोंकणी साहित्याचो जेन्ना आमी इतिहास पळयतात तेन्ना कोंकण टायम्स ह्या नेमाळ्याचें भरीव योगदान आमचे नदरे मुखार येता. तुमी ताचें संपादन केलां. हे नेमाळे सुरू करतना तुमी कसली मोख बाळगिल्ली? पयलीं सादी सोंपी आसली. सादी सोंपी आमचें साहित्य येवचें त्या मासिकान येवचें. पूण मागीर हळू ती मोख वाडली आमची. आमचें साहित्य येवपाचें, आमच्या फ्रेंडाचें येवपाचें, आनी कोणाचें अशें तरेन तें जालें. फुडें पावलें. मागीर हाका एक आनी एक फुटलें. हें म्हणटा तें पाखां फुटलीं वा म्हणजे कॉम फुटलें. हांव कोंकणी अकादमीच्या भाशा मंडळाच्या कामाक पडलो. सादारणसो टायम तो 84-85चो त्या वेळचो. तेन्ना म्हाका वर्सुकी अंक काडपाचें काम हांवें सोंपयलें. म्हाजो अंक काडटालोच, बट कोंकणीचो वर्सुकी अंक. त्या हातूंत हांवें कितें बरयलां, हांव ताचो वास लावन कार्यकारी संपादक आसलो. हांवें अंकान गोंयचे राजभाशे वयर परिस्वाद दवरलेलो. तो अंक खूब जाग्यांनी पावलो आनी ताचो प्रभाव बरोच पडलो. त्या अंकाच्या संपादकान हांवें बरयलां, कोंकणी चळवळ ही फक्त कोंकणी भाशेची चळवळ न्हय वा कोंकणी भाशेच्या साहित्या पुरतीच मर्यादीत ना. ती कोंकणी वाठाराची सर्वंगी क्रांतीची चळवळ. ह्या वाठाराच्या क्षमतांचो वा ह्या वाठारांत ज्यो ज्यो खाशेल्यो शक्ती वास करतात त्या संभाव्य शक्तींचो पूर्णतायेन विकास करप हो ह्या चळवळीचो मंत्र आसा. अशें हांवें त्या वेळार बरयलें भाशा मंडळाच्या अंकाचेर, वर्सुकी अंकाचेर. म्हणटकच हे आमचे मोग आसली. हळू वाडली. खूब वाडली. आतां खुबशी त्या खातीर हांवें खूब कितें कामां केल्या अशें म्हणटा. देव बरें करूं सर. मुलाखत खरेंच बरे तरेन जाली. वेगवेगळ्या विशयांचेर हांगासर चर्चा जाली. तुमकां प्रश्न आसा? निश्चितच विचारचो. म्हजें नांव क्लिवा फेर्नांडीस आनी हांव निर्मळा शिक्षण संस्था हांगा शिकता. तर म्हाजो प्रश्न किरण मॅम तुमकां आसा. तर म्हाजो प्रश्न असो आसा, आतांच्या शाळेंनी भुरगे शिकता तर तांकां शिकपा खातीर चडशी इंग्लीश मिडियम आसा. म्हटल्यार इंग्लीश मिडियमा खातीर तर इंग्लीश मिडियमाच्या स्कुलान जेन्ना भुरगो शिकता तर थंय तो हिंदी, इंग्लीश, कोंकणी तिसऱ्या स्तरार शिकता. तर पळोवंक गेल्यार भुरगो जो आसा सगळ्योच असो भासो शिकता. तर एक अशी भास तो निश्चितपणान शिकना, म्हटल्यार पुरायपणान शिकना. तर हाचेर तुमचें कितें मत आसा? आज आमी एका भोवभाशी वातावरणात जियेतात हें कोणाच्यानूच न्हयकारूंक जायना. भायर सरले की कोंकणी आनी हेर तरेतरेच्यो भासो आयकूंक येतात. शाळेंत त्या भुरग्याक व्यक्तिशा कांय चॉयस नासता. जें शिकयता तो शिकता. पूण भुरग्याचेर एक तरेचे जर माय भाशे विशीं संस्कार जाले, खंय जावंक शकतात, घरांत, शाळेंत, एक शिक्षकाचें उतर जावं एका खंयच्याय बक्षीस समारंभाक आयिल्ल्या पावण्याचें एक वाक्य ताच्या काळजाचेर ठसलें तर तो कोंकणीक वचूं शकता. तशें पण भुरग्यान आपल्या आवडीची एक भास सोदून काडची पडटली आनी तातूंत वचचें पडटलें. आमी ताजेर फोर्स करूं शकना. म्हाका ताणें आपली मायभास वयर काडल्यार आवडटलें. पूण हांव म्हणन तो खंयी जरी गेलो, आज गरज आसा ती खंयच्याय विद्याशाखेंत, खंयच्याय डिसिप्लिनान, खंयच्याय भाशेन शिकलो तरी निमाणे कडेन आपल्या मायभाशेची सेवा ताणें थोडी तरी करूंक जाय. इतले संस्कार ताजेर आसल्यार पुरो. अशें. खूब खूब देव बरें करूं मॅडम. आपल्या मायभाशेची, आपल्या मायभुयेची सेवा निश्चितच आमी करपाक जाय. आपलो मोलादीक वेळ दिवन आमचे दोनूय मानेस्त आयज आमचे मदीं उपस्थित राविल्ल्या खातीर हांव डॉक्टर किरण बुडकुले मॅडम तशेंच भोवमानेस्त तुकाराम बाब शेट हांकां खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच कोंकणी भाशा मंडळ आनी सेंट झेवियर महाविद्यालयान म्हाका आनी बाय सुजाताक ही मुलाखत घेवपाची संद दिली म्हणून तांकांय बी खूब खूब दिनवास. ह्या मुलाखतींतल्यान निश्चितच आमी खुबश्यो गजाली शिकल्यात आनी फुडाराकूय आमी शिकत रावया. इतलें सांगून ही मुलाखत हांव हांगा सोंपयतां. देव बरें करूं. काव्य, कथा आनी
रॅपीड फायरांच्या सांगातान हांगा मुलाखत बरी रंगयल्ल्या खातीर हांव भोवमानेस्त रजत हेगडे आनी भोवमानेस्त सुजाता कांबळी हांकां परबी भेटयता. तशेंच आमचे साहित्यीक भोवमानेस्त किरण बुडकुले मॅडम आनी भोवमानेस्त तुकाराम शेट हांकांय दिनवासता. फुडें मंडळाचे कार्यकारिणी समितीचे वांगडी पलाश बाब अग्नी हांचे लागीं मागतात आनी आमच्या मानेस्तांक आनी मुलाखत घेवप्यांक मानचिन्ह भेटोवन दिनवासचे. आनी भोवमानेस्त किरण बुडकुले मॅडम. तशेंच आमच्या मुलाखतकारांक आमी मानचिन्ह भेटयतात. भोवमानेस्त रजत हेगडे आनी भोवमानेस्त सुजाता कांबळी. ह्या वेळार ही कार्यावळ घडोवन हाडिल्ले आमचे ह्या महाविद्यालयाचे संयोजक फादर डॉक्टर लुईस गोमिश हांकांय आमी ह्या वेळार दिनवासतात. तेन्ना पलाश बाब अग्नी लागीं मागतात आनी फादर लुईसाक लेगीत मंडळा वतीन मानचिन्ह भेटोवन दिनवासचे. पलाश बाबगनी तुमी माचेरूच रावचे. आमी आमची शिश्यवृत्ती पुरस्कृती म्हणून डॉक्टर जयंतीबाई नायक हांकांय ह्या वेळार मानचिन्ह भेटोवन दिनवासतात. डॉक्टर जयंतीबाई नायक तुमी माचेर येवचे. जयंतीबाई तुमी माचेरच रावचे. आमी हांगा फोटो घेतात. तशेंच शिक्षणीक पुरस्कार 10वी येत्तेचे परीक्षेत कोंकणी विशयांत पयले आयिल्ले खातीर CP दा कॉस्टा यादिस्तीक पुरस्कार, भोवमानेस्त मारिया ऑलिव्हिया आनी दवरिल्लो सर्गेस्त लुइझीन इजावरा यादिस्तीक पुरस्कार, सर्गेस्त पेद्रो कुरियेर आफोन्स यादिस्तीक पुरस्कार मेळिल्लो आसा दिशा बाय देसाय लिटल फ्लावर ऑफ जिजस विद्यालय कलंगूट. डॉक्टर किरण बुडकुले मॅडमी लागीं मागतात तिणें हो पुरस्कार भेटोवचो. दिशाबाई देसाय. तशेंच सर्गेस्त सुनीता दत्ता नायक उर्फ किशोरी नारायण विनर्जीकार हांच्या उगडासान तांच्या घराब्यान दवरिल्ली कोंकणी शिश्यवृत्ती आनी ही शिश्यवृत्ती मेळिल्ली रोशना धबाले सरकारी कला विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालय केपें. तिकाय आमी ह्या वेळार ही शिश्यवृत्ती भेटयतात. भोवमानेस्त तुकाराम शेट सर हांचे लागीं मागतात तांणी ही शिश्यवृत्ती भेटोवची. बारावी येत्तेचे परीक्षेत कोंकणी विशयांत पयले आयिल्ले खातीर कांय पुरस्कार कोंकणी भाशा मंडळान पुरस्कृत केल्यात. तातूंतले अलिवा फर्नांडीस गार्डियन एंजल उच्च माध्यमीक विद्यालय कुडचडे जर सभाघरांत आसा जाल्यार तेणी माचेर येवचें. त्रिवेणी धारगाळकर गार्डियन एंजल उच्च माध्यमीक विद्यालय कुडचडे आनी आकांक्षा गांवकर गार्डियन एंजल उच्च माध्यमीक विद्यालय कुडचडे. आतां हांव सगळ्या पुरस्कर्त्यां लागीं मागता. तशेंच शिश्यवृत्ती ज्या विद्यार्थ्यांक मेळ्ळा तांणी माचेर येवन फोटवा खातीर उबे रावचें. सगळ्या विद्यार्थ्यांक परत एकदा परबी. आतां हांव पलाश बाब अग्नी हांचे लागीं मागतात आनी माचेर येवन उपकाराचे उलोवप करचें. कोंकणी भाशा मंडळ गोंय सेंट झेवियर्स महाविद्यालय म्हापशें हांच्या जोड पालवान आयोजीत केल्ल्या संवसारीक मायभास दिसाच्या कार्यावळीचे उपकार आटयता आसतना हांव आमकां आदार दिवपी साबार जाणांची नोंद घेता. सगळ्यात पयलीं आयच्या मुलाखतीक वांटेकार जावपाक आमकां हयकार दिल्ले बद्दल डॉक्टर किरण बुडकुले मॅडम तशेंच भोवमानेस्त तुकाराम बाब शेट हांचे आमी उपकारी. आयज वर्सुकी शिक्षणीक पुरस्कार भेटवण सुवाळो जालो तशेंच शिश्यवृत्ती भेटयल्यो ह्यो सगळ्यो आमकां पुरस्कृत करपी आमचे पुरस्कृते. शिक्षणीक पुरस्कार दिवपी सगळे मानेस्त 10वी येत्तेच्या परीक्षेत कोंकणी विशयांत पयले आयिल्ले खातीर CP दा कॉस्ता यादिस्तीक पुरस्कार, भोवमानेस्त मारिया
ऑलिव्हिया हांणी दवरिल्लो सर्गेस्त लुइझीन इजावरा यादस्तीक पुरस्कार, सर्गेस्त पेद्रो कुरेया आफोन्स यादस्तीक पुरस्कार, दक्षिण गोंयांत 10वी यत्तेच्या परीक्षेत कोंकणी विशयांत पयले आयिल्ले खातीर सर्गेस्त सीताबाई वसंत सिन्हा नाडकर्णी यादस्तीक पुरस्कार, 12वी यत्तेच्या परीक्षेत कोंकणी विशयांत पयले आयिल्ले खातीर भोवमानेस्त मिना काकोडकर पुरस्कृत, सर्गेस्त दुर्गा गायतोंडे यादस्तीक पुरस्कार, भोवमानेस्त डेमियन सिमॉयश पुरस्कृत, सर्गेस्त फ्रांसीस झेवियर सिमॉयश आनीक फ्रँकलिन सिमॉयश यादस्तीक पुरस्कार, सर्गेस्त पेद्रो कुरेया आफोन्स यादस्तीक पुरस्कार आनी दक्षिण गोंयांत 12वी यत्तेच्या परीक्षेत कोंकणी विशयांत पयले आयिल्ले खातीर सर्गेस्त सीताबाई वसंत पुरस्कार, BA परीक्षेत कोंकणी विशयांत पयले आयिल्ले खातीर भोवमानेस्त गुरुदास देसाय पुरस्कृत सर्गेस्त इंदुमती देसाई यादस्तीक पुरस्कार, MA परीक्षेत कोंकणी विशयांत पयले आयिल्ले खातीर अशोक आनीक सर्गेस्त रजनी भेंब्रे पुरस्कृत सर्गेस्त दामोदर भेंब्रे यादस्तीक पुरस्कार. हे पुरस्कार आमकां पुरस्कृत केल्ल्या खातीर ह्या सगळ्या मानेस्तांचे आमी उपकारी आसात. तशेंच शिश्यवृत्ती आमकां दवरपाक दिल्ले मदत केल्ले खातीर कोंकणी शिक्षणांत अर्थीक आदार दिवपी आनी प्रोत्साहन दिवंक शिश्यवृत्ती दवरिल्ले सगळे मानेस्त भोवमानेस्त माणिकराव गावणेकर हांणी आपल्या बायलेच्या उगडासान दवरिल्ली सर्गेस्त पद्मजा माणिकराव गावणेकर शिश्यवृत्ती, डॉक्टर जयंती नामदेव नायक हांणी आपल्या व्हडल्या भावाच्या उगडासान दवरिल्ली सर्गेस्त पंढरीनाथ नामदेव नायक स्मृती कोंकणी शिश्यवृत्ती, भोवमानेस्त जोकीम कुरे आफोन्स हांणी आपल्या बापायच्या उगडासान दवरिल्ली सर्गेस्त पेद्रो कुरे आफोन्स स्मृती शिश्यवृत्ती, भोवमानेस्त जोकी कुरे आफोन्स हांणी आपल्या भोवमानेस्त सुहास पै आंगले हांणी दवरिल्ली शिश्यवृत्ती, तशेंच भोवमानेस्त कामिनी कुणेकर हांणी सर्गेस्त शिवराम शेणवी कुणेकर हांच्या उगडासान दवरिल्ली शिश्यवृत्ती, सर्गेस्त डॉक्टर दत्ता रामनाथ नायक हांच्या उगडासान तांच्या घराब्यान दवरिल्ली कोंकणी शिश्यवृत्ती, सर्गेस्त सुनीता दत्ता नायक उर्फ किशोरी नारायण विर्जिनकर हांच्या उगडासान तांच्या घराब्यान दवरिल्ली कोंकणी शिश्यवृत्ती. ह्या सगळ्या मानेस्तांक आमी दिनवासतात. तशेंच ही कार्यावळ हांगा आयोजीत करपाक आमकां आदार दिल्ल्या खातीर सेंट झेवियर्स महाविद्यालय, तांचे वेवस्थापन समिती, प्राचार्य, कोंकणी विभाग, तशेंच विभागाचे मुखेली प्रोफेसर धर्मा चोडणकर सर, शिक्षक फादर लुईस गोमीस, भोवमानेस्त सिल्वेस्टर वाज आनी भोवमानेस्त अंकिता जांबावलेकर हांकां आमी दिनवासतात. तशेंच महाविद्यालयाचे सगळे कर्मचारी, आप वावुरपी आनी हेर शिक्षक हांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटात. आमकां अर्थीक आदार दिवपी राजभासा संचालनालय गोंय सरकार, पुरस्कार प्राप्त जैतवंत आनी शिश्यवृत्ती प्राप्त सगळे विद्यार्थी तुमकां देव बरें करूं. आयचे सुंदर अशें सूत्रसंचालन करपी भोवमानेस्त देविता खुळे हाकाय देव बरें करूं. अभ्यासपूर्ण मुलाखत घेवपी भोवमानेस्त रजतबाब हेगडे आनी भोवमानेस्त सुजाताबाई कांबळी हांचेय आमी उपकारी. वेगवेगळ्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य, शिक्षक आनी विद्यार्थी तुमचेय आमी उपकारी आसात. आमकां वेळा वेळार प्रसिद्धी दिवपी सगळे पत्रकार, आयची कार्यावळ रेकॉर्ड करपी पलाश अग्नी स्टुडियोज आनीक हांगा आवाजा येवजण पळोवपी भोवमानेस्त हेरविन आनी रोनाल्ड फेर्नांडीस तुमकांय देव बरें करूं. ही कार्यावळ जैतिवंत करपाक वावुरपी भोवमानेस्त स्नेहाबाई सबनीस, भोवमानेस्त शुभेच्छाबाई भरणे, भोवमानेस्त सनतबाब भरणे, तशेंच पुराय ध्यास कोंकणी पंगड आनीक भोवमानेस्त चेतनबाब आचार्य तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटात. आनी निमाणे कडेन मुजरत हे कार्यावळीक हाजीर राविल्ले सगळे ज्येश्ठ साहित्यीक, लेखक आनीक तुमकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. ही कार्यावळ हांगाच सोंपली अशें हांव जाहीर करतां. देव बरें करूं.